हांव एक थर्ड फोर्थ स्टँडर्डाक पावतना बिझनेस लॉस जाले म्हणून सांगल्यार आमी 100 आसले तो 0क ताच्या उपरांत PUC सेकंड इयराक येताना म्हजो पप्पा सोडलो एज्युकेशन इंजिनियरिंग सोडलें हांवें फिल्म डायरेक्टर जाता म्हणून फिल्म डायरेक्टर म्हळ्यार कालने म्हणून तिका ಗೊತ್ತು 122 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾಂಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 3 ವರ್ಷಾನಿ 122 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ कालें एक तर रिजेक्शन्स ಮುಸ್ತಾಲ್ अर्जुन म्हणल्यार नाव ऐकून आपयतात अर्जुन याके सिनेमा ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು म्हणून लुईस म्हणून आसले म्हणल्या तक्षण थंय तावन रिजेक्शन मेळ्ळा म्हाका वाय क्रिस्तांव म्हणल्या कारणान आता फर्स्ट फिल्म म्हळ्यार सक्सेस जाते आसलें बट सक्सेस जायना फेलियर येता थिएटरांत डार्क फिल्म तर कन्नड इंडस्ट्रींत करनाटले दೊಡ್ಡ सीन्स आनी बरतात हांवें डेरिंग ಅಂತ करयल्लें ओके फिल्म करताना काणी तुझ्या फॅमिलीक सांग फर्स्ट त्या दोन्ही फॅमिली डायरेक्टरच्या आणि प्रोड्युसरच्या फॅमिली लाईक झाली तर फिल्म करया थिएटरांत परत कोणी पळयल्यार कली गती केला म्हणून हे करून गेल्लो तो इंडस्ट्रीक म्हणून सोण तशें चिंतीत म्हणून रँक काडिल्ल्या भुरग्यांक हें करा सन्मान करा पूण प्रतिभा पुरस्कार म्हणल्यार नांवान करनाका प्रतिभा म्हणल्यार दुसरें हें लेन्स गेल्यार कशें हें कॅमेरा हाडल्यार कशें हें तुका लेन्स आनी कॅमेरा तुका कितें तूं डायरेक्टर ते सिनेमाटोग्राफर अगदी बऱ्या सिनेमाटोग्राफर हायर कर तुम्ही गलचे फिल्मा वयर फिल्म करतेला फस्ट येता गे म्हणून पळया हप्त्या केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे a sip from the cup of life कार्मेल कॅफेचे वीक्षकांक म्हजो नमस्कार हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज आज आमच्या संगात आसात एक फिल्म डायरेक्टर ताचें नांव आसा मिस्टर अर्जुन लुईस कोंकणींत कन्नडांत तशेंच तुळूंत साबार मुवी तांणी करन आमच्या कन्नड इंडस्ट्रींत एकलो बरो निर्देशक म्हूण सांगून नांव जोडलेलो हो व्यक्ती येया तांचे लागीं आमी आज उलया तर मिस्टर अर्जुन लुईस सर आमच्या वीक्षकांतर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टिमातर्फेन तुमकां ह्या संवाद कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा नमस्कार तुमचे वाटो बसचें म्हजें एक बाग म्हणून हांव फाती येता म्हाका हांगा मस्त खुशी कित्याक म्हणून सांगल्यार घरा हें पळोवन आसलें म्हळ्यार म्हज्या घरा चड पळोवचें हांवें आतां रिसंट जावन पळोवंक एक 3-4 हें पळोवंक सुरू केल्लें हांवें तुमी पळयतात गे वय 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 बात कशी घरा चड पळयतात म्हळ्यार पयलें हांव म्हज्या घरा एकच एक आशा आसली म्हणून सांगल्यार ना कार्मेल किराणांत कितें एक इंटरव्यू जावना तुजी म्हणून सांगून वाव तें एक आसलें देखून हांव पोर सांगतना तुमची मेसेज येताना भारी खुशी जाली वय गी कितें म्हणून सांगून ओके तर आमी तितले फेमस आसा ही पळय कार्मेल कॅफे तर तितले म्हणजे पावला म्हणून जालें तुमचे तले व्यक्तित्वान एक कॉम्प्लिमेंट मेळचे म्हाका काले म्हणटात व्हडली एक अभिमानाची गजाल बट तुमचें ल्हानपण तुमच्या कुटुंबाविशांत इल्लीशी वळख म्हाका दिवयेत की ओके हांव जल्म जाल्लो कुलशेकर म्हजे पप्पा शंकर कुलशेकर ताच्या उपरांत पप्पाक बेकरी बिझनेस आसलें थंय हांव पानीराक आमी शिफ्ट जाता म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना एक 2 वर्साचो आसतना पानीर शिफ्ट जाल्या उपरांत पानीरांत थंय म्हळ्यार इगर्जेत पानीर कित्याक म्हणटा म्हळ्यार आमी पानीर फ्रिगज आसलें थंय एक्चुली म्हजें घर आसचें मड्ड्यार म्हणून सांगून थंय फिरगजीत हांव एक 700 मीटर डिस्टन्स आसचें तशें सो थंय म्हजो पप्पा बेकरी बिझनेस कंटिन्यू करता मागीर तशें हांव ल्हानांत म्हळ्यार पप्पाक बेकरी बिझनेस तेंपर आसलें आनी पप्पाक एक आशा आसली म्हळ्यार हांव डॉक्टर जायचें म्हणून सांगून देखून तें ल्हान आसतना म्हाका घालून सोडलें बरें करून शिक तूं डॉक्टर जायचें म्हणून सांगून तें म्हज्या मंडळांत आसलें ताच्या उपरांत हांव एक थर्ड फोर्थ स्टँडर्डाक पावतना बिझनेस लॉस जालें पप्पाचें लॉस जालें म्हणून सांगल्यार आमी 100 आसले तो 0क पावले आमी ताच्या उपरांत तें मस्त आर्थीक परिस्थिती म्हणून सांगल्यार भिरांकूळ जावन पावली पूण म्हाका एक सपन गेल्लें तेंत आसलें म्हळ्यार डॉक्टर जायचें म्हणून तशेंच हांव स्टेजीक वचून तें बरें खंयचें ना स्पोर्ट्सान बरें खंयचें ना खाली शिक्षण मात्र ओके म्हाका स्कुलाचे बुक्स मात्र म्हाका ते मात्र म्हजे फ्रेंड्स तशें घरांत भायर खंय वचनातलो तशें आनी खावजें न्ही चड म्हाका तेंपर आसलें तें म्हळ्यार मिक्स जायनातलो बरसनातलो दुसऱ्या सांगात तेंपर चड इंट्रोवर्ट वय 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 तशें ताच्या उपरांत शिकोवन अशेंत गेलो ताच्या उपरांत हांव थोड्या म्हज्या टिचर्साचो बरो फेवरेट स्टुडंट हांव त्या म्हाका त्या वेळा मस्त हेल्प करनालो आमचो फादर मार्सेल सल्डाना म्हणून सांगून ताणें म्हाका मस्त हेल्प बरें केल्लें एज्युकेशनाक बरें मस्त म्हळ्यार आर्थीक परिस्थिती त्या नंबर आसली आमची ताच्या उपरांत 10थाक पावतना हांव 10th जालें 10थाक पावतना म्हज्या भयणीक सिवियर प्रॉब्लेम जालें हेल्थाचें तें 8थांत आसलें पेरमांडूरांत शिकताले आमी हायस्कूल प्रायमरी पानीरांत केल्ली हायस्कूल पेरमांडूराक गेल्ली आनी त्या वेळा फादर क्लेमेंट मस्करनस प्रिंसिपल थंय
ते दाडा सिवियर प्रॉब्लेम जाता हांवें केलें म्हळ्यार दुसरो ऑप्शन ना. सो 10th जाल्या उपरांत एज्युकेशन ड्रॉप केलें हांवें, सोडलें हांवें. ओके ताचे उपरांत बलमाटा वास बेकरींत 1 वर्स हांवें सेल्सांत काम केलें हांवें. थंय तावन म्हाका म्हळ्यार त्या टायमार म्हज्या भयणीक फादर मुल्लार ट्रिटमेंट पुरो जाल्लें. फादर क्लायमेट मस्करेनस आनी त्या तुमचो फादर विक्टर डिसोजा हांणी पुरो मस्त हेल्प करन तें गूण जालें तें. ओके त्या दाडा तो 1 वर्स गॅप म्हाका खान गेलें तें. ताचे उपरांत फादर क्लायमेंटान सांगलें म्हाका, अर्जून तूं बरो शिकताय देखून तुवें एज्युकेशन सोडूंक नजो, तुवें कंटिन्यू करीचें, तूं PUC करीचें म्हूण सांगून. बट म्हाका आतां कालें म्हणून सांगल्यार एक कावजें न्ही म्हळ्यार म्हजे जुनियर्स सांगात हांवें बसाजें परत्यान म्हूण सांगून. फादराबान म्हाका परत्यान तूं इंजिनियर जायचें म्हणल्यार सपन गेलें. ओके आतां डॉक्टराचें गेलें, इंजिनियर जायचें इंजिनियरचें म्हणल्यार सपन गेलें. ओके हांव आतां इंजिनियर जायचें म्हूण सांगून त्या एक मायंडसेटान शिकोवंक सुरू केलें हांवें. पूण म्हाका त्याच टायमार मुंगार म्हळ्यार फिल्म रिलीज जाल्लें न्ही. आनी म्हजो एकलो फ्रेंड प्रितम म्हणून एकलो आसलो, तो स्किट पुरा करनालो थंय. तो स्किट करतना म्हाका केदाळे तेजे स्किट पुरा मस्त पळोवन म्हळ्यार सगळ्यांक तो फेवरेट फेवरेट जालो तो. म्हळ्यार तो स्किट करतना एक सेलिब्रिटी त्या टायमार कोणी क्लासींत एक्टिव्ह आसात तर ते एक सेलिब्रिटी हिरो आले हिरो जाल्ले बरें. तशें तें म्हाका पळोवन हांवें कित्या अशें एक स्किट करूंक नजो परत तें पुरा बघूंक सुरू जालें म्हाका. आनी त्या टायमार मुंगार म्हळें रिलीज जाल्लें आनी मुंगार म्हळें पळोवन म्हाका हांवें फिल्म डायरेक्टर जायचें अशें काणी कित्या सांगूंक नजो. म्हज्या भितर कित्या तें ना, खंडी जावन आसा. म्हाका अशें काणयो सांगाचे, बरें करून बरोवणो, जन मेसोवचें बरें सांगाचें, हें पुरा मोतीन आसलें. आनी हांव स्ट्रॉंगली म्हळ्यार इंजिनियर जायचें एक शिकप जायचें, ताचे सांगाता हांव फिल्म डायरेक्टर जायचें म्हळ्यार वय. ताचे उपरांत बरोवंक आनी पुरा सुरू केलें हांवें. म्हळ्यार त्या दाडा जानवाय पुरा नासली, वाशी नासलो. त्या दाडा बरोवन आसलो म्हळ्यार दिसाक 4 काणयो 4 कविता पुरा बरोवचें तातूंत खंयचेंय ना, बेश्टें बरोवचें तें एक जालें. ताचे उपरांत हांव त्या टायमार आतां येता तें ह्या मॅगझिनांत पेपरार पुरा कथा स्पर्धे म्हणून येता, दीपावळी विशेषांक, कन्नड राज्योत्सव, युगादी म्हणून त्या टायमार येता. सो ताका हांव पुरा काणयो धाडून आहलो. काणयो धाडच्यो पुरो सिलेक्ट जायनात आनी कोणी लायक करनात. म्हाका हें बघूंक कित्याक सिलेक्ट जायना, उरल्यांच्यो काणयो पुरा सिलेक्ट जातात, म्हजें कित्याक जायना. त्या टायमार फादराबा कडेन फादर क्लायमेटा कडेन ते कोंकणी हें कंतारां पुरा हें करनाले न्ही कोंकणी. देखून फादराबाला घेवन विचारलें, फादर म्हाका 1-2 कंतारां बरोवंक एक अवकाश दिया म्हणून विचारलें आसा. फादराबान सांगलें ना, तुवें वांजेल तें पळयलें चड वाशिजे, त्या विशयान चड म्हायत जाय तुका वाशिजे म्हूण फादराबानी सांगलें म्हाका त्या टायमार. ताचे उपरांत PUC सेकंड इयराक येताना म्हजो पप्पा सरलो. आर्थीक परिस्थिती परत्यान ग्राउंड वय परत्यान कंप्लीट पडली. ताच्या उपरांत हांवें केलें फादराबान म्हाका सांगलें. त्या दाडा म्हाका म्हज्या मार्क्सान पुरो मस्त उणें आयले. म्हळ्यार हांव सेकंड PU लास्ट जाताना पप्पा सरल्या टायमार हांव कॉलेजीक वचोना. म्हज्या मार्क्सान पुरो मस्त ड्रॉप जाले, मस्त उणें जाले. ताच्या उपरांत फादराबान सांगलें, अर्जून तूं BSc हें कर, कंटिन्यू कर, तुका हांव एक टिचर काय म्हणे अशें करून दिता, तुका हेल्प करता म्हूण सांगलें. पूण म्हाका त्या दाडा ना, इंजिनियरींग करीचें. फादराबान घालून जालां, इंजिनियरींग करीचें, फिल्म डायरेक्टर जायचें हांवें अशें. सो हांव कालें गेलें फादराबा सांगूंक वतना हांवें CET बरयली. CET बरोवन तांतूय बरें नात, रँक आनी पुरा लास्ट अशें आसलें. तें CET बरोवन जाल्या उपरांत खंयी एक कडेन ते पुरा रीण आनी पुरा करन काल्यांक करन बँगलोर वचून आनी पुरा जावन CET हें पुरा गेल्लो. ताचे उपरांत तें पुरा बँगलोर वचून पुरा म्हाका एक सीट मेळ्ळी. इनोळी नोवी कॉलेज ती BIT म्हणून सांगून थंय सीट मेळ्ळी. इन्फॉर्मेशन सायन्सांत हांवें कान गेलें हांवें. तशें थंय गेलो. फादराबा कडेन हांवें सांगूंक वतना न्ही, फादराबान मम्मीक आपोवन विचारलें, खंय अर्जून कांय खबर ना, कालें करता म्हूण सांग. ना तो अशें करता, पयशे एज्युकेशन लोन काडलें ताणें म्हूण सांग. ताका फादराबान म्हळें, तो लायफान कालें करता, तो ताका सोड तो कालें करता, तो बरो उद्दार जाता म्हूण सांग. फादराबान थंय तो ताच्या उपरांत इंजिनियरिंगाक येयलो. रायटींग तशेंच कंटिन्यू जावन आहलें. आनी त्या दाडा आनी एकलो फ्रेंड म्हाका फयाज म्हणून एकलो फ्रेंड मेळ्ळो. तो बरें करन पोएट्री बरोवन आहलो. ताच्या उपरांत शॉर्ट स्टोरीज पुरो बरें आहले. हांव ताचें वाचून आसलो, तो नोटीस बोर्डार घालून आहलो. आनी तें वाचून पुरो जाताना म्हाका हाचें इतलें बरें आसा न्ही, म्हजें कितें अशें जाता म्हूण सांगून परत ताका हांवें म्हजें वाचूंक दिलें. त्या दाडा ताणें म्हळें, तूं बरें करून बरयताय, पूण कितें उणेंपण आसा, तूं वाच म्हणून सांग. पूण हांव तितलें इझी वाचूंक रेडी ना हांव तशें.
देखून मागीर घालें केलें हें खंयच्याकी सिलेक्ट जालें न्ही देखून हांवें एक वर्स बरोवचें स्टॉप केलें ताचे उपरांत वाचूंक सुरू केलें सक्कडे पेपर आयिल्लो ते वेळा हांवें हरी एक म्हळ्यार म्हज्या घरा पेपर येनासलें हांव अंगडी वचून पुरो पेपर वाचूंक सुरू केलें एक दिसाक 3 पेपरां पुरो तातूंत ते वेळा संडे पुरो स्टोरीज येवन आहल्यो जोगी अब्दुल रशीद सुरेंद्रनाथ ते पुरो बरोवन आसले रायट सो तांच्यो स्टोरीज वाचूंक सुरू केल्यो आनी ताचे उपरांत नव्या रायटरांच्यो पुरो स्टोरीज आसल्यो वाचूंक सुरू केल्यो हांवें लगभग एका वर्सांत एक 50 काणयो वाचल्यो हांवें वाचून आनी पुरो जाल्या उपरांत मागीर हांवें बरोवंक सुरू केलें ताच्या उपरांत खंयचेंत येनातलो पेपरार पुरो म्हणजे स्टोरीज ताच्या उपरांत पोयम आनी पुरो येवंक सुरू जालें तुम्ही म्हळ्यार तुम्ही वाचूंक रेडी नासल्यात म्हणून सांगून रिझन काले वाचूंक रेडी नासल्या खातीर ना ते एक काले मुंडू हाटा म्हणून सांगता ना आमी म्हळ्यार कित्या भाशेचें म्हाका गुर्तू ना बरोवंक ते आतां सबार जाणांक ते आसा ते पेन धरल्या तक्षण हांव रायटर म्हणलें एक हें तें ओवर कॉन्फिडन्स तें तशें ना एक्चुअली म्हळ्यार आमी बरोवंक शिकता आमी बरोवंक सगळ्यांक गोत आसता 7वे क्लास भुरगोय बरयता 5वे क्लास भुरगोय पेन धरून बरयता ताच्या भितर सोल म्हणलें आसा तें सोल जाय त्या सोला खातीर आत्मा त्या एक आत्म्या खातीर सोला खातीर आमी वासीचे मुस्तो थंय तावन मागीर हांवें कुवेंपू तावन धरून कुवेंपू शिवराम कारांत अनंतमुर्ती यशवंत चित्ताला तेजस्वी थंय तावन आतां नव्या रायटरा मुसर हांवें मागीर आतां रिसंट आतां मुसर हांवें तें वाचूंक सुरू केलें करेक्ट सो ताच्या उपरांत स्ट्रॉंग जावन गेलें आनी त्या टायमार म्हाका कॉलेजींत मॅथमॅटिक्साक मुरली सर म्हणून बँगलोर तावन एकलो लेक्चरर आयिल्लो तो त्या बँगलोर IBM काम करनालो तें काम सोडून ताका 70,000 पे आसलें ताका तें सोडून तो 30,000 सांबाळाक इनोळी हाका येयलो म्हळ्यार ताणें सांगचें पीसफूल लायफ जायचें म्हणून ताणें खाली बोर्डार शिकोवचें मात्र न्हय ताणें तो पर्सनल लायफांत इनवॉल्व जावन आलो म्हळ्यार तो उलोवन आलो सगळे स्टुडंटा कडेन तशें म्हजे लागीं येवन ताणें विचारलें तूं कालें जाता तशें म्हणून विचारतना ताच्या उपरांत हांव स्टोरीज पुरो बरोवन आलो न्ही तें ताका दिलें हांवें अशें म्हळ्यार फायर्जान इल्लें पुश केल्लें फ्रेंडान तशें मुरली सरान म्हजे स्टोरीज पुरो वाचले वाचून आनी पुरो जावन ताणें सांगलें ना तुज्या लागीं खाली एक टॅलंट आसा तूं 100% टॅलंट आसा तुज्या लागीं पळया तूं थोड्या दिसांनी पळया कालें जाता म्हणून पळया म्हणून ताणें सांगलें म्हाका तो सेकंड सेमिस्टराक कित्याक आयलो सेकंड सेमिस्टर चलतलें तशें आयलो तशें ताच्या उपरांत म्हजें ते वेळा हांवें स्क्रीन प्ले पुरो म्हाका देवदास कापिकाड म्हळ्यार मोस्ट फेवरेट ताचे पुरो ड्रामा पुरो सीडीज पुरो घरा पळोवचे हांवें सो त्या फॉर्मेटांत त्या ड्रामाच्या फॉर्मेटांत हांवें स्क्रीन प्ले बरोवंक सुरू केलें हांवें फिल्माचें स्क्रीन प्ले फूल ड्रामाच्या एक फॉर्मेटांत बरोवंक सुरू केलें हांवें तें ताका दिलें ताका स्क्रीन प्लेच्या विशयान नॉलेज ना बट ताणें वाचून सांगलें तूं कालेंक एक उणेपण आसा अर्जून तुका 100% टॅलंट आसा आनी तुवें आयिल्लें फील्ड हें न्हय तूं चुकोवन आयलें हांगा इंजिनियरिंगाक देखून 4 वर्सां वेस्ट करनाका हांव तुका वाट दाखयतां तूं बँगलोर ये तुका स्क्रीन प्ले बरोवंक शिकोवन आनी परत तुका एक ट्रेनींग दिवयता हांव ताच्या उपरांत तुका इंडस्ट्रीची वळख करून दिता म्हणून सांगलें ताणें म्हळ्यार म्हाका क्लॅरिटी आसली सुणलें चियर्स टू दॅट चियर्स टू लिव्हिंग इंजिनियरिंग बट ताच्या उपरांत आमी मागीर उलया कॉफी कंटिन्यू करया सगळ्यांचे होप्स एक घरांत तूं चेडो बापाय नाशे पुरो म्हणटाना एज्युकेशन लोन आसा अर्ली एक सिट्युएशनार 3rd सेमेस्टरांत इंजिनियरिंग ड्रॉप करताय घरांतून विरोध पोवन येवनागी ओणायतून विरोध पोवन येवनागी ना फस्ट येवन हांवें मम्मी लागीं सांगलें हांवें म्हळ्यार पाप तिका कांय गुर्तू ना सिनेमा विशयान जावन खंयचें गुर्तू ना तिका इंजिनियरिंगा विशयान कांय गुर्तू ना तिका हांव कालें केल्यार बरें करीत म्हणून तितल्यान तिची आशा सो तिच्या लागीं सांगलें मम्मी हांव एज्युकेशन हें इंजिनियरिंग सोडलें हांवें फिल्म डायरेक्टर जाता म्हणून फिल्म डायरेक्टर म्हळ्यार कालें म्हणून तिका गुर्तू ना तिणें विचारलें फिल्म डायरेक्टर म्हळ्यार कशें म्हणून हांवें सांगलें तिणें मुंगार म्हळ्यार पळयलें आनी पयलें पुरो विष्णुवर्धनाची पुरो फिल्मां पुरो ल्हानपणाची ते अप्रूप फिल्मां पुरो पळोवन आली ती सो तिच्या लागीं सांगलें आतां गणेशाचें फिल्म पळयलें तुवें त्या गणेशाक एक्टींग करून स्क्रिप्ट बरोवन एक्टींग आनी पुरो करून तें सगळें फिल्म करूं शकलो लिडर बॉस आसता तो डायरेक्टर म्हणून तशें जाता म्हणून होय गी जायत तर तुका खुशी जाता तर कर तशें म्हणून सांगलें मम्मीन सपोर्ट दिलो ओके होय तशें सपोर्ट कोणाक मेळना घरांत हांव तशें एक्झॅक्टली दॅट इज माय आस्किंग आनी हांवें एज्युकेशन ड्रॉप केलें कोणाक गुर्तू ना बँक मॅनेजराक तांकां कोणाक कित्याक म्हळ्यार एज्युकेशन लोन काडिल्लें 1.5 लाख म्हणसर लोन काडिल्लें हांवें तांतूं हांवें कंप्युटर पुरो काडिल्लें आनी थोड्यो वस्तू पुरो काडिल्ल्यो हांवें ते कोणाक गुर्तू ना आनी कॉलेजीक हांव येना म्हणून गुर्तालें शिवाय तक्षण तांकां गुर्तू नाटलें हांवें ड्रॉप केलां म्हणून तांकां गुर्तू नाटलें तशें पुरो आनी लोनाक विटनेस रावल्ले तांकां हांवें सांगना कोणाक सांगना हांवें पूण हांवें पाद्राबाक फादर विक्टर डिसोज आसलो ताका सांगलें हांवें फादर अशें हांवें अशें केलें म्हणून सांगलो पाद्राबान म्हाका सपोर्ट केलो पाद्राबान सांगलें ना अर्जून तुका एक क्लॅरिटी आसा
तुम बरो जाताय 100% तू जें कालें ड्रीम आसा तें चेस करन वसो तूं बरो जाताय तुका सक्सेस गॅरंटी मेळटा तूं भियेनाका वचतो म्हणून सोन पाद्राबानी सपोर्ट दिलो म्हाका सो मम्मी हिंग सुटल्यार पाद्राबा कळ्ळें मागीर शेजारच्या तांकां हांकां पुरो कळ्ळें म्हळ्यार हांवें सांगलें हांवें अशें म्हणून सोन पूण सोसायटींत हांव म्हाका मेळ्ळें नेगेटीव हाऊ डीड यू फेस इट त्या दिसा मस्त एक पाटी कर्स जालें म्हळ्यार मस्त क्लोज आसलें आनी म्हाका सांगलें हें जायना तुका चलवताय मस्त व्हड व्हड मनीस रोडाक आयल्यात बरबाद जाल्यात ते तूं चलवताय वचनाका तुजी परिस्थिती समाना फिल्म इंडस्ट्री कसो तरी एक बॅकग्रावंड जाय ह्या पयशे जाय बरें नाजाल्यार जायना म्हणून कळ्ळें न्ही तशें सांगलें त्या वेळा हांवें मुरळी सराक कॉल करून सांगलें आनी पाद्राबाग लागीं सांगलें पाद्रा म्हणून तूं तांकां आयकनाका तुज्या कॅलेंडर तूं कर तें ओके ताणी मागीर हांव आयकनातल्या मम्मी कडेन परत सांगलें अळे तुजो पूत अशें करता ती सूख सामा करता का म्हणून सांग एक्झॅक्टली म्हळ्यार खालंगे वटल्यार पाताक केल्लें बरी हांवें करेक्ट तशें ताच्या उपरांत मुरळी सराक हांवें कॉल केलें ताज्या लागीं सांगलें ताका ताणें ಕೂತಾರ್ म्हळें ಈ ಕೊಳಚೆಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಇರೋದು ಕೊಳಚೆಗಿರಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಬೇಡ ನಿಂದೇನಿದೆ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು चेस माडू नीन वरी ಮಾಡಬೇಡ म्हणून मुरळी सरान म्हाका सपोर्ट केलो ताच्या उपरांत हांवें थंय उणें केलें गांवांत रावन मागीर हांव बँगलोर परत्यान बँगलोर गेलो थंय सोदचें तें सुरू केलें अशें परत जावन ती एक जर्नी मागीर हांवें पोयम म्हजें रायटींग स्ट्रॉंग जावन आहलें न्ही देखून पोयम आनी बरोवन जाताना फेसबूक त्या वेळा सोशल मिडिया म्हणल्यार फेसबूक मस्त आहलें पयलीं ऑर्कूट आसलें पूण ताच्या उपरांत फेसबूक स्ट्रॉंग जालें फेसबुकांत म्हाका लुसिया पवन कुमार ताच्या उपरांत सिंपल सुनी रिषभ शेट्टी ते पुरा मस्त म्हळ्यार तांकां फ्रेंड रिक्वेस्ट पुरा धाडना तांच्या लागीं उलोवन आहलो म्हज्या पोयमांक हांव बरयल्ल्या कवितेक आनी पुरा रिषभ शेट्टी लायक करना आहलो कमेंट करना आहलो सिंपल सुनी सर कमेंट करना सिंपल लागून दुसरो फिल्म केल्लो ताच्या उपरांत व्हड व्हड कोण हे आसात एक्टर्स आतांचे कोण आसा राजबी शेट्टी ते पुरा राजबी शेट्टी म्हजो क्लोज ते धाडलो मस्त ओ वाव ओके सो तशें पुरा थंय तावन म्हाका सिंपल सुनी सरान सांगलें तुज्या लागीं कालिंगे हें आसा ओके तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता म्हणून ताच्या की पयलें हांवें कालें केलें म्हणून सांगल्यार म्हाका हांव पोएट्री बरोवन आहलो पूण म्हाका फिल्मांक पदां बरयचें म्हणली एक आशा आहा सो हांवें कालें केलें म्हाका वी मनोहर सर तो फेमस तो ताका हांवें कॉन्टॅक्ट केलें तो एक कितलो इनोसंट म्हणून सांगल्यार कोणीय वचून जाय लायक ऑपॉर्च्युनिटी सर रप्पा दिता तो ताका कितलें ताका गोत्तागे नॉलेज तें पळयना तो सो ताणें म्हाका बँगलोर आपयलें ताज्यात पयशांनी म्हाका बसाक ताणें पयशे दिवन थंय तावन ताजे खंयी एक कडेन ऑफिस ताचें स्टुडियो त्या स्टुडियोक रिक्षाक ताणें पयशे दिवन आनी आपोवन म्हाका मनोहर सर वय त्या एदो वेळा व्हडलो मनीस वय त्या वेळा चालीपोलिलो फिल्मांक तो म्युजीक करना आहलो तुडू फिल्मांक करेक्ट सो त्या फिल्मांत 4-5 पदां आहलीं ती 5 पदां म्हाका दिवन बरय म्हणून सांगलें ताणें म्हाका आतां शॉक जालें म्हळ्यार ओ ट्युनाक बरयची गी म्हाका हें गुतूच ना हांवें सांगलें सर ह्या हांव म्हळ्यार तुळुयें लागीं सर पोयम पुरा बरेपणच्या हिंदीक बरेपण हेंच्यान गोत्तीची म्हणून ट्यूनाक बरोवनची गोत्तुना म्हाका गुर्तुना म्हळ्यार त्या म्हणसर हांवें चिंतलें केलें म्हणून सांगल्यार ओके अशें पयलें पद बरयतात मागीर एक्चुअली पयलें तशें आसलें करेक्ट पयल्यांच्या फिल्मान पुरा तशें आसलें आनी तें पोयम पुरा यूज करनासलें न्ही करेक्ट पोयमांक केदाळे ट्यून घालचें गीत साहित्य आनी गीत रचना म्हणल्यार डिफरंट आसा करेक्ट गीत रचना केदाळे करचें ट्युनाक सो हांवें सांगलें म्हाका हें कश्ट म्हणून सांगलें हांवें देखून ताच्या उपरांत ताणें म्हाका शिकयलें प्रासा कशें येवचें ताच्या उपरांत तें मात्रे खंय ताणें यूज करचें तें पुरा म्हळ्यार म्हाका कन्नडांत हांव हुशार आहलो करेक्ट देखून हांवें तें म्हाका ताणें शिकयल्या उपरांत ताणें त्या फिल्माक जावना म्हाका बरोवंक तुळवेक हांवें बरयल्लीं पुरो आतां पळयल्यार म्हाका आसूं येतात म्हळ्यार तशें जालें तें पुरा करेक्ट सो ताच्या उपरांत आनी एक कन्नड एक फिल्म आयलें ताच्यात म्युजिकाचें ताणें ताकाय बरोवन तेंय म्हाका जावना म्हळ्यार त्या वेळा जस्ट शिकोन आहलो ताच्या उपरांत कालें जालें म्हळ्यार एक लिरीक रायटींग कॉन्टेस्ट एक दवरलें तें कृष्ण लीला म्हणून एक फिल्म तें त्या वेळा व्हडलो डायरेक्टराचें शशांक म्हणून व्हडलो डायरेक्टर ताचें फिल्म तें सो तांतूं कॉन्टेस्टाक हांवें एक ताणें ट्यून दिल्लें तांतूं बरयलें हांवें तांतूं लगभग 1000 जाणांनी बरयल्लें तें 5 जण सिलेक्ट जाले तांतूं हांवें एकलो कर्नाटकांत वय ते एक हिंदी ट्यून दिल्लें हिंदी ट्युनाक बरोवंक आहलें तें बरोवन जाल्या उपरांत थंय आपयलें थंय आपोवन आनी उपरांत ताणें सांगलें तूं योगराज भट आनी जयंत काकीक फॉलो करना साय तुज्या रायटिंगान म्हाका तांचें हें दिसता वय दिसता म्हणून तशें बरयनाका म्हाका योगराज भट जयंत काकीक जाय तांच्या लागीं बरयता न्ही हांव तूं तशें करनाका सो तुजें ड्रीम कालें जायचें ना हांव डायरेक्टर जायचें म्हणून सांगलें हांवें त्या टायमार हांवें एक दोन शॉर्ट फिल्मां केल्लीं हांवें तशें हांवें ताच्या लागीं सांगलें ताणें म्हाका म्हळें तूं डायरेक्शन डिपार्टमेंट ये म्हणून सांगलें बट म्हाका डायरेक्शन डिपार्टमेंट वचूंक नाका
म्हाका तें एक म्हजें हट म्हळ्यार हांवें शॉर्ट फिल्म म्हळ्यार हांव ह्या गॅपांत आनी एक हें सोडलें हांवें एक कांय म्हळ्यार एज्युकेशन लोन केल्लें हांवें एज्युकेशन लोन केल्लें कंप्युटर आहलें डेस्कटॉप घरा आहलें सो तांतू हांव कालें करता म्हळ्यार म्हाका इंटरनेट नासलें तेदळा एअरसेल म्हणून एक सिम आयलें गो एअरसेल वय वय एअरसेल म्हणून आले तांचे इंटरनेट डॉंगल एक आलें डॉंगल येताले वय करेक्ट पेन ड्रायव्ह बरी पेन ड्रायव्ह बरी वय सो करेक्ट तें तांतू हांव सेल्साक जॉयन जाय म्हणून एक एकल्यान सांगलें देखून हांव गेल्लो वचोन थंय भरती जालो म्हाका म्हळ्यार इंटरनेट फिल्मा खातीर जाय करेक्ट पूण हांव थंय म्हाका कामी जाता न्ही देखून ते डेमो दिवंक कस्टमरांक तांतू 75 GB इंटरनेट आसलें सो हांवें कालें करचें सकाळीं वचून डेमो दिवचें 11 वरां भितर घरा येवचें घरा वचून वर्ल्डाचे बेस्ट 50 डायरेक्टर्सांचे इंटरव्यूज तितीन फिल्मां तांची डावनलोड करची डावनलोड करना दिसाक 2 फिल्मां पळोवन नोट्स करनासलो ते दाडा होमवर्क इज इम्पॉर्टंट तें करनासलो ताचे उपरांत तांचे इंटरव्यूज आनी तें फिल्म तांणी कशें मेकींग केलें त्या फिल्मा फाटल्यान तांचे वर्कींग स्टिल्स वर्कींग हें पुरा पळयलें तांचे वर्कींग स्टायल पुरा पळयलें हांवें तें पुरा पळोवन एक म्हाका एक क्लॅरिटी आयली एक शॉर्ट फिल्म केलें हांवें पूण तें शॉर्ट फिल्म करतना इतलें पुरा पळोवन मागीर म्हाका परत केलें शॉर्ट फिल्म कित्याक म्हाका जाता ना म्हणून बट ओके हांव शॉर्ट फिल्म करच्या टायमार हांवें काण गेल्ले म्हजे क्रू आनी पुरो आसा न्ही ते पुरा एक्सपिरियन्स्ड क्रू ते पुरा फ्रेंड्स सर्कल म्हजे सो तें पुरा काण घेवन आनी पुरा एक फर्स्ट शॉर्ट फिल्म केलें मागीर एक 2-3 वर्सां उपरांत सेकंड शॉर्ट फिल्म पुरा अशें केलें ती एक नॉलेज जाली सो आतां हांगा खालें जालें म्हणून सांगल्यार हें शशांका सांगता हांवें सांगलें हांव डायरेक्शन डिपार्टमेंट घेना हांवें ऑलरेडी 2 शॉर्ट फिल्मां केल्या आनी एक म्हाका शॉर्ट फिल्म करी म्हणून जायत ओके बरें जावन दी म्हणून सांगलें म्हाका ताच्या उपरांत हांव आनीक खंयचें पोयम बरयतना सिंपल सुनी सर तो म्हजे कडेन मस्त क्लोज आहलो ताचें सिंपल लगन लव स्टोरी फिल्म रक्षित शेट्टीचें फर्स्ट 3rd फिल्म तें सुपर हिट फिल्म ताचें रक्षिताचें फर्स्ट सुपर हिट फिल्म सो तें रिलीज जालें म्हजे बर्थडे दीस मार्च 8 रिलीज जालें त्या दाडा हांवें ताका मेसेज करून सांगलें सर म्हजे बर्थडे कितें तुमी फिल्म रिलीज केलें म्हाका मस्त खुशी जाली बेस्ट ताच्या लागीं सांगलें सुनी सरा कडेन ताणें तशें म्हाका मस्त क्लोज जालो ताणें म्हाका म्हळें ओके हांव तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता अशें अशें तूं बरें करून बरयताय तूं बँगलोर या म्हणून बँगलोर गेलो बँगलोर वचून आनी परत जावन तें चमक म्हणलें फिल्म रश्मिका मंदाण्णाचें सेकंड फिल्म चमक वय गोल्डन स्टार गणेश त्या फिल्माक 5 पदां दिलीं अर्जुन जन्य म्युजीक त्या दाडा फर्स्टाक वाव 5 पदां दिलीं 5 पदां दिवन हांवें 5 पदां बरयलीं फर्स्टाक बरोवन पुरो लायक जालीं ताच्या उपरांत म्युजीक डायरेक्टराक आनी प्रोड्युसराक कालें एक समस्या जाल्ल्यान त्या म्युजीक डायरेक्टर सोडलें तांणी मागीर नवो म्युजीक डायरेक्टर जुडा सँडी म्हणून आयलो ताच्या हातूंत एक पद म्हाका मेळ्ळें लव सॉंग मेळ्ळें तें सुपर हिट जालें पद एंड द सॉंग इज नी नन्ना वलव म्हणून सॉंग ओके तें सुपर हिट जालें पद सो थंय हांव लिरिसिस्ट जावन कन्नडा फिल्म इंडस्ट्रीक आयलो तें जाल्या उपरांत तें सुपर हिट जालें पद तें मस्त ताच्या उपरांत म्हाका मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आयिल्ले थोडे हांवें बरयल्यात ताच्या उपरांत थोडे दीस उपरांत म्हजो एकलो फ्रेंड आनी एकलो फ्रेंड तो बँगलोर आसलो तो कोड्याळ येयल्या उपरांत ताणें खंयच्या एका फिल्मांत काम केल्या उपरांत ताणें म्हजे लागीं येवन सांगलें म्हजे लागीं एकलो प्रोड्युसर आसा असो पूण म्हाका ताच्या विशयान कांय नॉलेज ना म्हजे कडेन काणी आसा तुजें हेल्प जाय म्हाका स्क्रिप्ट तुवें कर दिचें म्हणून सो तशें वचून आनी पुरो जावन प्रोड्युसर मेळटा प्रोड्युसराक तो एक काणी सांगता ती पसंद जायना प्रोड्युसराक तो प्रोड्युसर म्हणटा म्हाका फिल्म करूंक मन आसा बट म्हाका फॅमिली लव कॉमेडी अशें जॉनर जाय म्हणून सांगता देखून वो कालें करता म्हणून तो प्रोड्युसर ताका म्हणून सांगता म्हळ्यार कित्याक म्हणून सांगल्यार ते हाची सब्जेक्ट लायक जावन हाणें देखून हांव ताका सांगता रातीन 12 वरार हांगा येयडी कट्टे कडेन म्हाका तो ऑफिसाक म्हज्या म्हळ्यार दुसऱ्या ऑफिसांत हांव स्टे जावन आहलो घरा वचोंक बसना म्हणून त्या टायमार त्या दाडा म्हाका हांवें ताका सांगलें हळे तुका प्रोड्युसर मेळना प्रोड्युसर मेळचो कश्ट देखून आतां काणी आसा आमी क्रिएट करया कांय काणी करया सो कर न्हू प्रोड्युसराक सांगया लायक जाल्यार तो करता न्ही फिल्म म्हणून तशें जावन ताणें एक आयडिया सांगली त्या आयडियाच्या वयल्यान स्क्रीन प्ले पुरो कर आनी पुरो इमिडिएट एक हफ्त्यान कर न्हू प्रोड्युसराक वचून सांगलें ताका लायक जालें ताणें एडवान्स दिलें फिल्म जालें तें लुंगी फिल्म 2019 रिलीज ओह दिस इज अ स्टोरी बिहाइंड लुंगी वय ओके तातूंत दोग जाण एक्चुअली हांव डायरेक्टर जावन आसलो त्या आतां रायटर आहलो रायटर जावन आहलो बट म्हाका प्रोड्युसरांनी तक्षण ताका म्हळ्यार ना तुवें हें सगळें केल्लें आतां तुवें एक डायरेक्टर जावन आसा म्हणल्यार रिजनाक दोग जाण डायरेक्टर थंय आयले आमी तशें आनी ताका आनी एका डायरेक्टर ताका एक्टर जावंक कशें आहलें सो तशें जालें तें पुरो जावन आनी पुरो त्या दाडा तें लॉकडावनाच्या की 1 वर्स पयलें 2019 रिलीज जाल्लें तें
प्रमोशन तेंपरे किल्लेशें इल्लें कस्ट आनी बरोबर म्हळ्यार ते दळ रिगला मात्र सगळे नवें टीम करेक्ट ते इल्लें कस्ट जालें आमकां बट आमकां सपोर्ट केलो रक्षीत शेट्टी म्हज्या कॉन्टॅक्टा थ्रू न्हय म्हाका कॉन्टॅक्ट आनी मस्त क्लोज जालो राजबी शेट्टी आनी टीम ताणें म्हाका मस्त गायड केल्लें सिनेमा विशयान पुरा हें काडलें म्हणून प्रोड्युसराच्या सायडींतल्यान रक्षीत शेट्टी कॉन्टॅक्ट करून ताणें ट्रेलर रिलीज केलें आनी व्हडलें ते दळ म्हाका एक ब्लेसिंग म्हणून सांगल्यार पुनीत राजकुमार ताचें फिल्म युवरत्न म्हणून सुरतकाल शूटिंग जावन आसलें म्हज्या एकल्या फ्रेंडान म्हळ्यार ये तुका हांव ताका हें करून दिता एक फोटो म्हणून काडयात म्हणून करेक्ट पूण म्हाका पातयेर नाटलें म्हळ्यार तो काही मेळ्ळात वय गे मेळटा गे म्हणून Okay. तशें हाका मेळटा गे म्हणलें तशें काडलें देखून हांव कशें म्हणून सांगल्यार हांवें नॉर्मल वेच्यान वटार म्हळ्यार म्हजें ड्रेसींग सेन्स ताका बरें खंयचें हें ना हांव वय. केस उगून बरें तशें बरें वचना नीट वचना केदाळे पटराशें तशें हांव गेलो सीदा ताच्या सांगता वचोन जाल्या उपरांत हाका पुणीत राजकुमार क्लोज आहा म्हाका ते विशय गुंतूना तितलो क्लोज आहा म्हणून वाव ओके ताणें आपूण आनी परत देगेन बसयलो म्हाका फुल्ल शिवरींग म्हळ्यार तितलो व्हडलो स्टार तो ताच्या उपरांत ताणें कॅरावेनाक आपोवन आमकां जेवण आनी परत दिलें वाव आपूण जेवण दिवन विचारलें कालें जाय म्हणून त्या ताणें सांगलें अशें अशें हो अर्जून लुईस म्हणून ताजे लागीं ताणें एक फिल्म केलां अशें ताजें ट्रेलर दाखयत जालें सर ट्रेलर ताणें पळयलें हांव ताका अशें दाखोवन आसा म्हजो हात कामतेत आसा पोरणे फोन म्हजें देखून ताणें फोन काडून गेलें म्हजो हात धरलो म्हाका ताणें बसून ताणें सांगलें ट्रेलर पळोवन सांगलें भारी बरें जालां आतां म्हजें तोंड काल हेल्प जाय सर हें ट्रेलर तुमी रिलीज करून दिजा म्हाका म्हणून हांवें हें प्रोड्युसराक बरें कोणाक गुंतूना हे हांव तूं गेलो एकलो म्हाका त्या तू मेळटाय म्हणून तुका तो म्हाका तो गुंतूना देखून कोणाक सांगूना हांवें सो तशें ताणें म्हणलें हांव तुका रिलीज करून दिता सो मॅनेजराक कॉल करनाकात म्हज्या फ्रेंडाक सांगलें अरे तुज्या लागीं नंबर आहा म्हजें तूं डायरेक्ट म्हाका कॉल कर आनी घरा येवन तूं हिरो प्रोड्युसर घरा येवन जेवण कर केल्या उपरांत ट्रेलर रिलीज करून दिता आनी आमच्या PRK प्रोडक्शन ते रिलीज करून दिता तशें म्हणून परत तितलें ताणें सांगलें म्हळ्यार कोणीय सांगना तो तितलो बरो ताणें आमच्या समुदायाच्या दोगा तिगांक व्हडलें हेल्प केलां पुनीत राजकुमारान तितलो व्हडलो स्टार तो ताणें हेल्प केलां कळ्ळें न्हय ताका बेश्टे तरी तो काडले म्हणटात नम्माने हुडगा म्हणून बेश्टे वय, म्हणचे वय, न्ही वय, ही इज दॅट हंबल वय. आनी अजुनी लोक ताचे उडास कारण ताचे खातीर अजुनी रडचे मनीस आसात वय वय खंडीत तो व्हडलो Definitely. बिग्गेस्ट लॉस इंडस्ट्रीक तो नातल्लें ताच्या उपरांत कालें केलें प्रोड्युसरांनी म्हळ्यार तांकां तितलें हें जावन वाटलें ताणें म्हळ्यार ना रक्षीत शेट्टी कडेन तो तेवढो फेमस न्हय क्रिक पार्टी जालो टायम केक पाड जालो ताणें म्हळ्यार प्रोड्युसरांनी म्हळ्यार नाका रक्षीत आतां प्रेझेंटान तो असतो रक्षीत देखून ताजे लागीं करवया म्हणून तशें रक्षीत शेट्टी कडेन आमी ट्रेलर रिलीज करयलें रक्षीत आयिल्लो आमी खंय गे आसता म्हणून रायट रक्षिता कडेन रिलीज केलें बट रक्षितान मस्त रक्षीत No, सरान he मस्त is सपोर्ट also good. Yeah, सपोर्ट केलो ना मस्त म्हणलें. सरान ताच्या उपरांत ट्रेलर पळोवन ताणें एप्रिशिएशन दिलें ताच्या उपरांत ताणें एक डिस्ट्रिब्युटराची वळख करून दिली वळख करून दिवन ते बँगलोरचे डिस्ट्रिब्युटर्स गांधीनगराचे म्हळ्यार 80-90% ते सोरूत ते आतांय सोरूत ते आतां गांधीनगर म्हळ्यार ना कॉन्सेप्ट पूण ते सोर ते ताणें पयशे काडून मोस करचो पयशे काडून जाल्यार मोसूच करचो ताणें तशें तांचें सो तें एक आमकां व्हडलें बॅकफायर जालें म्हळ्यार आजच्या दाक्षिण्याक त्या डिस्ट्रिब्युटरान काडून गेलें फिल्म काडून घेवन एक्चुअली एक नवें फिल्म या खंयचेंय फिल्म ताका थोडे टायमींग आसता म्हळ्यार इवनिंग आफ्टर 5 उपरांत गेल्यार संजे उपरांत गेल्यार लोक येतात लोक येता ते Correct. नायट गेल्यार परत लोक येता Correct. सकाळीं गेल्यार लोक येना लेना ताणें आमकां कडे शो सकाळीं गेलो आनी परत थंय प्रॉब्लेम करून दवरलें आनी ताचें व्हडलें एक फिल्म रिलीज जावंक आसलें देखून म्हाका थिएटर जाय न्ही ती थिएटर आमच्या फिल्मांतल्यान ब्लॉक करून गेलें ताच्या उपरांत ते रिलीजाक ताणें घालून सोडलें देखून आमकां व्हडलें प्रॉब्लेम जालें थंय जावना रिकवर परत जावना तशें ताच्या उपरांत केलें लॉकडावन आयलें लॉकडावना टायमार ओके फस्ट फिल्म वर्क जायना जाल्यार परत्यान स्क्रॅच येता तो सुरू करीत जाय आतां फस्ट फिल्म म्हळ्यार सक्सेस जाता आहलें बट सक्सेस जायना फेलियर येता ते फेलियर काण घेवंक देर खंयतून मेळटा तें फिल्म करच्या पयलें न्यूज कर्नाटक म्हणलें एक वेबसायट आसा तें आतांय आसा तांचें न्यूज कन्नड म्हणून एक कन्नड वेबसायट आहलें तांतू हांव फिल्म जर्नलिस्ट जावन रिव्यू पुरो बरोवन आहलो मस्त खडक्क बरोवनचें हांवें म्हळ्यार पयशे कोणाचे काण घेना म्हाका तांतू एक पे करना आहलें म्हयन्याक तांतू काम करना आहलो पेस मिडिया म्हणलें एक एडवर्टायजमेंट करचें हें आसलें एजन्सी आहली तांतू काम करना आहलो थंयत त्यात सेकंड फ्लोरार न्यूज कन्नडा ऑफिस आहलें सो न्यूज कन्नडांत वचून हांव हें पुरा रिव्यू पुरा म्हाका हें लायक न्हय देखून हें पुरा बरोवन आहलो आनी खडक्क बरयलें आनी सुमार जाणांचे विरोध हांगा मँगलोरांत पुरा म्हाका विरोध चड आसचे म्हळ्यार हांव तितले खडक्क रिव्यू पुरा बरोवन आहलो म्हणून
सत्संग जायना. देखून ताणी म्हाका सकळ्यांनी म्हाका सांगलें एकूतर काल्यांक वता सुमार जाणांनी सांगलां तांक आसल्यार तूं फिल्म कर न्हू पळय तुज्या फिल्म आमी पळयता म्हणून सांग ताणी एक म्हाका चॅलेंज केलें आनी हांवें सांगलें हांवें चिंतलें हांव कन्नडान करता कितले पांवटात वडा तोंदरे हाडा म्हणून सांग देखून मागीर कालें केलें म्हाका त्या वेळार तें एक धैर्य त्या वेळार आसलें ओके हांव नेगेटीव बरयता न्ही हांव नेगेटीव काणगेचें काणगे जे राईट. म्हाका तें धैर्य आहलें म्हळ्यार हांव स्ट्रेट बरोवन आहलो हांव स्ट्रेट काण घेता म्हणून सांग तें काण गेलें बट जाणा तो नेगेटीव येवना आमकां क्रिटिक्सांनी पुरो मस्त बरें आयिल्लें मस्त जाणांनी होगळशिल्लें पुरो केलें पूण डिस्ट्रिब्युटरान थोडें हें केलें जावना तें तशें सो ताच्या उपरांत लॉकडावन आयलें लॉकडावना टायमार सेकंड लॉकडावन येताना सांगलें इंडस्ट्रीना आनी फिल्मांनी पुरो खंयचें चलना आनी मनशा जिवी तितू मस्त कश्टाचें जावन पळयता त्या टायमार फिल्मांनी पुरो कोण पळयता म्हणून त्या वेळा ओके बट आमच्या भितर फिल्म ताल्लें फिल्म करीचें म्हणून बट लॉकडावना टायमार म्हाका मस्त रायटींग ऑपॉर्च्युनिटीज आयलें आनी हांवें केलां तें पुरो सेकंड फिल्म सिंपल सुनी सर जालें गणेशाचें फिल्म गोल्डन श्री गणेशाचें फिल्म सखत म्हणून सांगणो तें फिल्माचें सॉंग सिद्ध श्रीराम म्हणलें व्हडलो सिंगरान सिंग केल्लें पावद शुरुवात म्हणून सांगणो हांवें बरयलें तें सो तें मेळ्ळें म्हाका तें मेळ्ळें आनी एक स्क्रिप्ट मेळ्ळो तें बरोबर बरोवन आहलो आनी त्या टायमार हांवें कालें चिंतलें म्हणून आतां ओके नोवें टीम बंदीचें नोवें टीम बंदून एक युट्यूबाक एक फिल्म तें फस्ट एक शॉर्ट फिल्म करीचें म्हणून चिंतलें हांवें आनी एक थर्ड शॉर्ट फिल्माक हांवें कालें केलें म्हणून सांगल्यार एक नोवें टीम बांदलें त्या वेळा हांव जोशल डिसोजाचो फॅन म्हळ्यार जोशल असो वय म्हाका श्रेया घोशाल कोंकणीन म्हणून सांगलें जोशल फेसबुकात मेसेज करना पुरो अशें हांव तुजो फॅन अशें पुरो सांगिल्ल्याक तिणें चाट करन म्हाका सांगलें ओके म्हजो भाऊ जॉयल म्हणून एकलो आसा ताका वय सिनेमाटोग्राफी पुरो मस्त लायक तशें म्हणून जॉयलाचे नंबर मेळ्ळें म्हाका ताच्या उपरांत ताच्या लागीं उलोवन मिटींग पुरो जालें आमच्या शॉर्ट फिल्माक जाल्लें हें सो हें पुरो जाल्या उपरांत हांवें कालें केलें म्हजो आनी एकलो फ्रेंड एकलो आहलो रक्षीत म्हणून सांगणो तो इंडस्ट्रींत एक इल्लेशें एक्सपिरियन्स आसलो सो ताच्या लागीं एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर म्हणून सांगून एक काणी सांगिल्ली ते एक्चुअली सेक्स वर्कर विशयांत एक काणी ती तें सांगलें ताणें सांगलें हें मस्त बरें आहा हें भारी डीप आसा हें कर म्हणून ताणें बट कशें करचें आतां म्हळ्यार प्रोड्युसर ताका नात आनी इंडस्ट्री आतां समाना लॉकडावन आसा कशें करचें सो जॉयला कडेन पुरो उलयतना एक क्लॅरिटी येयली आमकां युट्यूबाक करया म्हणून सांग युट्यूबाक करया म्हणून सांगतना एक 10 लाख पुणी जाय युट्यूबान करून आमचें टॅलंट म्हळ्यार रक्षीत शेट्टीन ताच्या पयलें एक उतार सांगलें तुजे कडेन टॅलंट आसा तर जाल्यार युट्यूब पुरो म्हणून सांग तुका करेक्ट सगळ्या संवसाराक तो कळताय राईट तुजे कंटेंट पुरो पळयतात म्हणून करेक्ट तें कॉन्फिडन्स आसलें देखून युट्यूबाक प्लॅन पुरो कर आनी पुरो जावन आतां पयशे घालचे कोणी ना करेक्ट प्रोड्युसर जायचे वय हें एक स्ट्रगल जालें कोण एकलो पावपा येयलो ताणें एक 40,000 दिले ताच्या उपरांत तो खंय गेलो ताच्या उपरांत कालें जालें तें जावन आसतना मागीर रक्षितान आनी तें म्हळें न्ही रक्षीत म्हणून सांगलो आसलो म्हणून फ्रेंड ताणें सांगलें इज्जी ब्रो इंदू दादा हांव ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಬೇತೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಟದ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಐಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವೇನ್ ದಾಲ ಮನ್ಪ್ಲ ಅವೇನ್ ತೂಲ ಇಂದು ದಾದ ನಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲ बट हांव सोडूंक तयार ना एक पुटी स्क्रिप्ट बरयलो उपरांत तांतूं जर्नी करता आमी हर एक कॅरेक्टर सांगता जर्नी करता आमी हर एक कॅरेक्टर तें यू लिव दॅट वय कॅरेक्टर वय वय करेक्ट तें तितले बेगी विसरून वचना तें म्हाका सोडून वयता हांव फुल टेन्शनार आसलो सो एक सांजेर जॉयल आयलो जॉयलांनी सरलें कालें जालें म्हणून ना साहेब अशें विशय म्हणून वेगी तूं वरी करनाका कॅमेरा म्हज्या लागीं आसा आमी युट्यूबाक करचें न्ही आनी एक 10 लाख रुपया कांय अरेंज करना व्हडलें येता म्हणून ताणें एक सपोर्ट दिलो देखून खुशी जाली आनी एकलो एडिटर एकलो राहुल वशिश्टा म्हणून सांगणो ताणें म्हळें ब्रो यान म्हणत करपा कास जाताला टेन्शन म्हणपाचें ताणें म्हळें सो हांगा सिनेमाटोग्राफरांनी एडिटर मेळ्ळें म्हाका तशें स्क्रिप्टांनी पुरो बरें जाल्या उपरांत हांवें कालें केलें म्हाका केदाळे हांव कामाक बसतना लॅपटॉपांत खंयचें टायप करतना फस्ट आलतारीक मागणें जाल्या उपरांत लॅपटॉप आपणून एक पटें हें करता हात जोडटा कळ्ळें न्ही सो हें पुरो जालें ताच्या उपरांत युट्यूबाक म्हणून बरयलो स्क्रिप्ट एक दीस आमकां कोरोना येता सगळ्यांक आनी आमचें ऑफीस कालें पुरो क्लोज करतात लॉकडाऊन जावन क्वारंटाईन करता वय क्लोज करता आमी भितर आसतना सो 5 जाणांक ताप आमकां त्या तापात हांव रिकवरी जातना राजबी शेट्टी कॉल करता म्हळ्यार मस्त क्लोज जालो म्हाका तो कॉल करून सर ओल्लार म्हणून सांग या ऑफीस टुल्या सर इंचिंचा म्हणून सांग अंद बरपेते म्हणून सांग तो येता तो दादा ಒಂದು अर्जुन म्हणून सांग इज्जी सर इंचिंचा विशय म्हणून सांगलें हांवें ताका लायक जालें कॉन्सेप्ट केलें सांगलें लायक जावन ताणें म्हळें ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈರಕ್ಕೆ ಏರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲು ಬಿಡು ಸರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏಜ್ ರೇಂಕ್ म्हणून सांगलें हांवें
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾತಿಜರು ಅಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾತಿಜರ ಮನುಷ್ಯ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಕ್ಷಿತ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲ್ ಕೇಳಂತಾನೆ ಕಾಲ್ ಕರ್ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಸಂಗ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ ಶೆಟ್ರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಚಿಂಚು ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡು ಉಂಡು ಈರೇಕ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾಚ ಒಬ್ಬರಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರಣ ಮಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಲ್ಲ तई वसोनो स्क्रिप्ट सांगला ताका सगळें स्क्रिप्ट पळय नासतना 2 घंटेची स्क्रिप्ट सांगला ताका हांवें आनी त्या स्क्रिप्टांत एडिटींग कट्स शॉर्ट्स सकडी बरयल्ले हांवें तितले डिटेल्ड कंप्लीट नरेशन वय फुल नरेशन दिताना फर्स्ट हाफ जाल्ल्या तक्षण ताका भारी खुशी जाली ताका कॉफी पुराडोन परत भारी एप्रिशिएट केलें हें करता फिल्मा म्हणून सेकंड हाफ पुरा जाल्या उपरांत हें युनीक जाता आमी OTT करया हें फिल्म थिएटरान जायना हें फिल्म म्हणून ताणें सांगलें OTT करया तेदळ अमेझॉन प्राइम आनी परत तांच्या लागी कॉन्ट्रॅक्ट आसलें तांकां देखून हें करया म्हणून सांगलें ताच्या उपरांत श्रुती हरिहरन म्हणली व्हडली आर्टिस्ट ती येयली चैत्रा आचार आतां फेमस ताच्या उपरांत आमचो क्लॅनविन फर्नांडीस वय क्लॅनविनान व्हडलें बरें कॅरेक्टर केलां तांचो आनी क्लॅनविन फर्नांडीस आतां रक्षित शेट्टीचो फेवरेट एक्टर आतां ताणें तें फिल्म पळोवन तें सांगता हांव तें म्हळ्यार फिल्म जालें लॉकडावना टायमार भारी बरें प्रोडक्शन हावस बरो सपोर्ट दिलो आता अवेलेबल आसा OTT ते ना OTT रिलीज जावना तें फिल्म जावन तें मागीर प्रॉब्लम जालें काय म्हळ्यार सो हें पुरो जालें पुरो जावन आनी पुरो जावन प्रोडक्शन सुद्दां मस्त एक स्टँडर्ड शिकले आमी तें शिकले हांव ताजे उपरांत रक्षित सरान मस्त सपोर्ट केलो पुरो करून जाल्या उपरांत हें पुरो जालें फिल्म मुग्ध जाताना लॉकडावन मुग्ध जाल्लें अमेझॉन प्राइमाचे रुल्सूच चेंज केल्यो रूल्स चेंज जाल्ल्या तक्षण आमकां मागीर रिलीज करूंक दुसरो ऑप्शन ना थिएटरांत डार्क फिल्म हें थंय रिलीज केलें मस्त डार्क सीन्स पुरो जाल्ले तांचो तें रिलीज केल्यार 100% बरें प्रोडक्शन हावजाक पाड नांव थिएटरांत 100% येता म्हणल्यार एक भियें आहलें तांकां म्हणल्यार कन्नड इंडस्ट्रींत करनातले थोडे सीन्स आनी परत तांचो हांवें डेरिंगांत करयल्लें हांवें तें जाताना रक्षित सराक फर्स्ट कॉपी दाखयली हांवें फर्स्ट कॉपी दाखयतना ताणें पळयलें मस्त एप्रिशिएट केलें ताणें एप्रिशिएट करून म्हळें ताणें तूं एकलो बरो डायरेक्टर तुवें काल नरेट केलें तें तुवें काण दिलें सो तूं बरो डायरेक्टर तुका फाल्यां खंयच्या प्रोडक्शन दाखयतना म्हज्या लागीं विचारतना तुका हांव सपोर्ट करता म्हणून सांगलें ताणें हांव तुका सपोर्ट करता म्हणून सांग तें म्हाका फर्स्ट एवॉर्ड एक्चुली म्हळ्यार रक्षित सरान एप्रिशिएट केलें व्हडलें एवॉर्ड म्हाका हांव थंय तावन ताच्या उपरांत तें पळोवन जाल्या उपरांत ताणें सांगलें तो सगळ्या फिल्मांत क्लॅनविन फर्नांडीस तो कोण म्हणून गुर्तना हिंदू ही रिजन म्हणून विचारलें ताणें पळोवन अशें म्हणून सांगलें क्लॅनविन म्हणून तें पळोवन तो भारी बरें केलां वो भारी बरो एक्टर जाता म्हणून ताणें भारी एप्रिशिएट केलें तें सो तशें ताच्या उपरांत स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आसलें स्ट्रॉबेरी जालें तें रिलीज जावन आसलें 4 वर्सां जालीं म्हळ्यार OTTचें पुरा हें जालें ताच्या उपरांत तांच्या प्रोडक्शनाचे पाप थोडे डिले पुरा जावन प्रॉब्लेम पुरा जालें तशें पुरा जालें तें ताच्या उपरांत परत्यान स्क्रॅच येता सुरू करचें आमी परत्यान स्ट्रगल बट दुसरें बरोवन आहलो म्हळ्यार दुसऱ्या फिल्मांक स्क्रिप्ट ताच्या उपरांत सॉंग्स पुरो बरोवन आहलो तशें पुरो थोडें मॅनेज जावन आसलें म्हाका पण स्ट्रॉबेरी मूवी काही म्हणे अवेलेबल आसा की काही म्हणे पळोवची जाल्यार आमकां अवेलेबल आसा ती रिलीज जाता ह्या वर्सा म्हणून एक प्लॅन आसा सांगतो ना म्हाका ओके रिलीज जाता म्हळ्यार तांची 2 फिल्म रिलीज जावंक सांगता स्ट्रॉबेरी सांगता आनी एक फिल्म आसा ओके सो तशें तें सो इट इज अंडर द बॅनर ऑफ रक्षित शेट्टी वय परमो स्पॉटलायट म्हणून तांच्याच बॅनरान चल्लें तें जाल्या उपरांत परत्यान स्क्रॅच येता सुरू करीचें थर्ड फिल्म हांवें चिंतलें जालें फर्स्ट एका प्रोड्युसराक मीट जाल्लो त्या प्रोड्युसरान म्हळें ओके फिल्म करतना एक काणी तुज्या फॅमिलीक सांग फर्स्ट तुज्या फॅमिलीक लायक जाली तर जाल्यार म्हाका सांग म्हज्या फॅमिलीक सांगता त्या दोनी फॅमिली डायरेक्टराच्या आनी प्रोड्युसरच्या फॅमिली लायक जाली जाल्यार फिल्म करया तें फिल्म 100% वर्क जाता म्हणून आनी तो प्रोड्युसर मिलाना फिल्म केल्लो पुनीत राजकुमारची मिलाना पुरा केल्लो व्हडले फिल्मां केल्लो प्रोड्युसर तो व्हडलो सो ताणें सांगलें म्हाका स्ट्रॉबेरी विशयान घरा उलयतना स्ट्रॉबेरीक कोणी सपोर्ट दिनात घरात म्हळ्यार एक कॉन्टेंट तशें आसा आनी एक हांकां बियें केलें आतां मम्मी तें प्रसाद इगर्जीक बरयतात कोणी थिएटरान बरयता कोणी पळयल्यार कली गती केला म्हणून हें करूंक गेल्लो गे तो इंडस्ट्रीक म्हणून तशें चिंतीत म्हणून तें काल देखून ताच्या उपरांत आनीक फिल्माक तयार जाली कॉमेडी फिल्म कंप्लीट कॉमेडी फॅमिली एंटरटेनर त्या फिल्माक 2 कॉमेडी स्क्रिप्ट कनियोन 122 प्रोड्युसरांक कॉन्टॅक्ट जालो 3 वर्सांनी 122 प्रोड्युसर्स तितल्यांत मस्त म्हळ्यार कालें एक तर रिजेक्शन्स मस्त आहले तितल्यांत आनी तांतूं 10% रिजेक्शन्स लुईस म्हणल्या नांवा खातीर रिजेक्शन मेळ्ळ्यात म्हाका कोडयाळचे न्ही
कोडियलच्या थोडे प्रोड्युसरांनी केल्लें तें अर्जुन म्हणल्यार नांव आयकून आपयतात सब्जेक्ट आयकून एप्रिशिएट करतात लुईस म्हणून आसलें म्हणल्या पेक्षान थंय तावन रिजेक्शन मेळ्ळां म्हाका वाय क्रिस्तांव म्हणल्या कारणान खातीर ताच्या फाटल्यान तुजें एक रिजनींग तूं काल्या म्हणून ना हांव तें नेगेटीव करून घेवंक वचना हांवें 90% सपोर्ट केला न्ही म्हाका म्हणून आतां 10% प्रॉब्लम तें दुसरे विशय बट ते 10% कोण ते तांणी येदोळ फिल्मांत करूनात तांकां ते फिल्डा विशयान गोत्तू ना तांकां आर्टा विशयान गोत्तू ना बट उरले 90% कोण आसात तांणी सगळ्यांनी सपोर्ट केला तांणी एप्रिशिएट केला तांणी आपयलां प्रॉमिस केला कारण नंतर थोडें जावना बट व्हडले प्रोडक्शन हाऊस कोण आसात तांणी आपोवन फिल्म करूंक प्रॉमिस केलें तांणी केला तुजी वळख ना तुका खंयसरी कोडयाळांत सन्मान जाल्ले खंयचे पुरस्कार कोडयाळांत तावन आमच्या कम्युनिटींत तुका मेळोनात रिजन कितें प्रतिभा पुरस्कार म्हळ्यार कितें हें आमच्या फिरगेच्यानी कितें जावन आसा प्रतिभा पुरस्कार म्हूण सांगल्यार 10व्या क्लासींत PUCंत डिस्टिंक्शन काडल्या भुरग्यांक मुखार आपूण सन्मान करचें एज्युकेशन म्हणल्यार प्रतिभा केदाळ तावन जालें एज्युकेशन म्हळ्यार एक बेजीक नीड ती सक्कळी हर एकल्याक तें जाय आसलें तातूंत तुवें रँक कडियेत या तुवें फर्स्ट क्लास येयत या तुवें सेकंड तशें येयत उणे मार्क्स कडेन जस्ट पास जावं तेका प्रॉब्लेम ना तांचो पूण त्या भुरग्यांक मुखार तुमी रँक काडिल्ल्या भुरग्यांक हें करा सन्मान करा पूण प्रतिभा पुरस्कार म्हणल्यार नांवान करना प्रतिभा म्हणल्यार दुसरें टॅलंट तें देखून त्या फिरगेजींत या त्या क्लासींत एकलो बरो डान्सर आसता क्रिकेट प्लेयर आसता एकलो ताचें ड्रीम आसता एकलो बरो एक्टर आसता सिनेमाटोग्राफर आसता फोटोग्राफर आसता या म्युजिशियन आसता हांकां तुमी रेकग्नायज करूना न्ही हांकां तुमी रेकग्नायज करना तर जाल्यार थंय तें फुलचें एक टॅलंट आसा न्ही तें भोंवता फुलच्या पयल्यान भोंवता तें देखून तें रेकग्निशन करना जाल्यार तांणी ते कालें चिंतात ओके आतां शिकल्यार मात्र रेकग्निशन आमी शिकया एक्झॅक्ट तें सोडलें PUCंत डिग्री म्हणसर स्टेजीर वचून केलें म्युजीक केलें तें केलें हें केलें पुरा करून मागीर आतां एज्युकेशन मुक्त जालें घरांत फोर्स सेटल जा लायफांत फाल्यां काजार जावन पुरो भुरगीं करूंक तेंच सेटल जा म्हणून तो बाबा ती सोडून गेली भायर ताच्या उपरांत वचून सफर जावन येतात फाटीं करेक्ट देखून अशें जाल्लें आतां रेकग्नेशन खंय मेळोना आनी म्हाकाय थंय मेळोना देखून म्हजें फस्ट शॉर्ट फिल्म करतना म्हज्या फिरगेजीच्या दोगांनी म्हाका एक सांगलें प्रॉमिस केल्लें अर्जुन तुका आमी सपोर्ट करता म्हणून सांगून आपोवन 3 म्हयने राखोवन म्हाका 3 म्हयने राखोवन शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करता तें एक वांजेला तावन काडली एक लायन ती तें करता म्हणून सांगून 3 म्हयने राखोवन मागीर ताणें म्हाका हात दिला पर कॉल ते काडनासतना एका मन आसतना म्हणा म्हज्या दुयेचे काजार अर्जून आतां म्हाका कांय करूंक जायना मागीर 3 म्हयने कित्याक राखयलें तुवें हें तें पुरो जाल्या उपरांत म्हाका एकलो शेट्टी पापतो सरला राजमोहन मुद्या म्हणून सांगून ताका फिल्माचे पुरो बारी आशा ताणें आपोवन म्हाका सांगलें दादा आवड म्हाका म्हणून सांग इज्ज सर इंजिनचा म्हणून सांगलें हांवें ताका ताणें म्हणलें सरी यान कास करपे यान पाडवे ताचे लागीं नातलें ताणें खंय तावन घेवन पुरो एक 70,000 म्हणसर फस्ट शॉर्ट फिल्माक पुरो हेल्प केलें आतां पळय तुमी सांगचें हांवें कोण रेकग्नायज केलें हांगा एक्झॅक्टली आमी कितें एक समुदाय एक जावन चलवून आसा आमी कितें चलवता आमी एक समुदाय जावन कितें चलवता आमी रेकग्नायज करना आनी हांगा स्पेशली आमच्या समुदायान कालें म्हणून सांगल्यार पांय वडचे चड हांगा व्हडलें घर बांदून कार आसा जें तें आसल्यार मात्र तूं सक्सेसफूल पर्सन ते बँक लोन काडून दितो खंयच्या कडेन ते दुसरे विशय भितरले ಒಳಗಿನ ಗುಟ್ಟು ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ शिवणे बल्ला Correct. कळ्ळें न्ही हें प्रॉब्लेम तें आनी हांगा सक्कळ न्ही तुका पांय वडचें कित्याक म्हण सांग पांय वडचें न्ही तें जायना म्हूण सांगता कित्याक म्हूण सांगल्यार ते करनासतना तांकां गोत्त आसना करेक्ट तांचें कालें शिकले खंयच्याक एक जॉब मेळ्ळें घडले एक 4 पयशे केले जेवले आनी एक फॅमिली बांदली मुग जालें थंय एक्झॅक्टली तितलें तांकां ते खंयचें सदांनी करनासतना तांच्या जिविता प्रकार तें सदां तांकां कळ्ळें न्ही देखून ताणें उरल्यांक पांय वडचें आमच्या कोंकणी समुदायान कांगतागे म्हूण सांगल्यार केदळ तूं मनीस आपणाचेच पांयाचेर उबें रावन वा आपणा इतल्याक तूं वचून सक्सेसफूल जाता सक्सेसफूल जाल्या उपरांत मागीर आल्ले गेल्ल्या कडेन पुरो ताका इनॉग्रेशन ताच्या कारणांत खंय पळय सोशल मिडियार तो एकलो मात्र दिसता वय स्ट्रगल करतना दुबळे काय रस्त्यान Support कश्टाना कोण दिनात ना हें कालें म्हूण सांगल्यार एक वेच्या मनशांनी थिंक करचें पडटा म्हळ्यार रक्षीत शेट्टीन एक उतार सांगलें म्हळ्यार ताका म्हज्या फ्रेंडान एकल्यान म्हजो फ्रेंड म्हज्या सांगत आयिल्लो तो ताणें येवन एक हॉस्पिटल इनॉग्रेशनाक ताका आपयलें इनॉग्रेशनाक आपयलें म्हळ्यार तो स्टार न्ही ताका आपयलें
ತಾನೇ ಸರ್ಲೆ ದಾದಾವಡು ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಂಚಿಂಚ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಈರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರೋಡು ಮುಂಚೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನೋಗ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪನ ಎತ್ತು ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರೋ ರ್ಯಾಪ್ ಮುಂತಾನೆ ಖಡಕ್ ಸಂಗ್ಲಾದಾನೆ ಮುಳಾರು ಆಮಿ ಹಂಗ ಕಾಲ ಚಿಂತ ಅಳೆ यूज करचे मस्त यूज आणि मिसयूज म्हणलं दोन या असा राईट हां तुवें सपोर्ट करणं तुवें यूज करून घेत म्हळ्यार हांवें सपोर्ट केला का हांवें खंयच्या कॅपब येता आनी कोणी आयले इलेक्शन जण हांगा आंगार पडना ते दुसरे विशय करेक्ट बट हांगा मिसयूज करना आसात मिसयूज म्हणून सांगल्यार ताका सपोर्ट बिलकुल करनात तो स्ट्रगल करतना सपोर्ट करनात खंयच्याक सपोर्ट ना ताका सपोर्ट ना पूण तो एक पटी लायमलायटाक आयल्या उपरांत ताका आपोवन आसले पुरा इनॉग्रेशन पुरा करयतात म्हळ्यार आमी एक्सप्लॉइट करतात वय हांगा कालांक गोत्ता ती व्हॅल्यू ಗೊತ್ತು ना आर्टाची एक्झॅक्टली हांगा इंस्टाग्रामांत इल्ले लायक्स आयले ताच्या उपरांत सबस्क्रायबर्स आसात ताच्या उपरांत फॉलोवर्स आसात म्हणून सांगल्या दक्षान तुका स्टार जालो तो ते प्रॉब्लेम हांगाचें देखून तेंत म्हणल्यार कोणागे पोर तना तेंत म्हणल्यार क्रॅब मेंटॅलिटी म्हणली ती जिवंत आसा ती करेक्ट आतांचे आमचे यूथ जाल्यार हे पळया कॉन्टेंट क्रिएट करना आसात निकालें पुरा करना आसात बट क्वॉलिटी म्हणली ना म्हळ्यार दिसाचे म्हणल्या खातीर आनी कहले पुरो चलतात आसा तोल्यांक तुमी काले म्हणून कशें काल एक म्हाका एक म्हज्या फ्रेंड सर्कलांत एकलें भुरगें ताणें ते डिग्रीन शिकता ताणें एक व्हिडिओ धाडून म्हाका शेअर करा तुमच्या स्टोरीन गेला म्हणून धाडलें ओके हांव तें पळयतां काय ना तें म्हळ्यार कोण गे एकलो ताजो फ्रेंड कोण गे आसता ते थंय येता ते दोगांय उलयतात आसतात बेश्टे कालेंगी करतात हांवें विचारलें काल्या तूं काल्याक करी शेअर करी न्हय तुमकां मोन आसल्यार मात्र करा नाजाल्यार नाका म्हळ्यार हांगा कालें जालें म्हणून सांगल्यार इजी सक्सेस करेक्ट कळ्ळें न्हय क्लॅरिटी ना आमकां सुमार जाणांनी पळयचे फॉलोवर्स येयचे लायक्स येयचे ते मेळ्ळे तक्षण आमी कितें गे व्हडलें केलें म्हणून तें आमच्या भितर आयलां तें रोमलां तें कळ्ळें न्हय देखून आमकां खंयच्यान तें क्लॅरिटी ना ते क्लॅरिटी ना जाल्यार तें पुरा घडचें न्ही पुरा देखून सोशल मिडियान करता न्हय सोशल मिडिया मस्त स्ट्रॉंग आसा पयलींच्या बरें आमकां फेसबूक मात्र आसलें आतां इंस्टाग्राम आनीक दुसरें पुरा आसा देखून खंयचेंय करता न्हय तुमचें टॅलंट आतां ओके म्हाका एकल्याक म्युजीक खंयचें सिंग करूंक मस्त लायक बरें करून सिंग करता घाल ते खंयी पावता करेक्ट कोणाक व्हडांक कॉन्टॅक्ट जावचे चान्सीस आसतात तातूंत कळ्ळें कितल्याकी जाणांक लायफ मेळना तातूंत रायट अशें बरें पिशेपण खंयचें केल्ल्या तक्षण सुमार जाणांक आतां फॉर एग्जाम्पल सांगचें सुमार जाणांक आमी पळयता आमी पिशेपणाचे कालिंगे करतात कॉन्टेंट करतात तांकां लायक्स मस्त येतात कमेंट्स मस्त येतात ते पुरो आसता करेक्ट एका प्रोड्युसरान म्हज्या फ्रेंडान एक उतार सांगिल्लें हुच्च वेंकट म्हणून गोत्ता मो तुमकां आयकल्यात न्हू ओके एका फंक्शनाक सुदीप स्टार तो सुदीप आयला आनी त्याच फंक्शनाक हुच्च वेंकट आयला पूण सुदीपाक विजिल्स उणे नात हुच्च वेंकटाक विजिल चड ताचे उपरांत एक 6 म्हयन्या उपरांत फिल्म रिलीज जातात सुदीपाचें फिल्म रिलीज जाता हुच्च वेंकटाचें फिल्म रिलीज जाता ह्या आजच्या फिल्माक जण पेटोयना थंय जण येतना पळोवंक पूण सुदीपाच्या फिल्माक हावसफूल कित्या एक्झॅक्टली स्टँडर्ड करेक्ट कळ्ळें न्हय हें सोशल मिडिया आतां रोडार वेताना आमी पळोवंक पुरो कोणी एकलो पिसो कालेंगे गुंडयता कोणाक गाळी हाडून आसतना जण पुरो रावन पळयता हसतात तें पुरा करतात फॉर दॅट मोमेंट ओनली येस करेक्ट तो स्टार न्हय एक्झॅक्टली जणांक एका घडयेचें एंटरटेनमेंट जाय एक्झॅक्टली खंय मेळटा तेखण घेता तितलें रायट कळ्ळें न्हय तें तशें म्हणून ते स्टार जायनात करेक्ट जण कोणी एप्रिशिएट कोणाक लायक केल्या तक्षण खंयचें जायना एक फेलियर आयलें नेक्स्ट स्टेप सुसायड कित्याक आतांच्या जनरेशनाक आतां आमी जेन्झीज कितें म्हणटा वा नवे जनरेशन काडलें म्हणटा तांकां फेलियर काडूंक जातात ना म्हळ्यार तेंत एक सोशल मिडिया ताच्या उपरांत पॅरंटींग तशेंच जालां म्हळ्यार हांवें सबार थोडे आयकल्ल्या प्रकार म्हळ्यार म्हाका गोत्तालें ते सुसायड कशें जावचें म्हणून सांगल्यार भुरगीं आवय बापाय कडेन क्लोज नात तांचे कडेन सांगूंक नाका ती हांकां केअर करनात तांणी घालें तांकां फ्रिडम दिला म्हणून चिंतलां हांकां फ्रिडम दिवना फ्रिडम तो न्हय भुरग्यां विशयान तांकां क्लॅरिटी भुरग्यां विशयान तांकां गोतूच ना ते कालें करता तो खंय येता सो तें एक व्हडलें प्रॉब्लेम देखून प्रेशर हांगा क्रिएट जावन आसा काल एक न्यूज पळयलें हांवें कासरगोडांत एक इन्सिडंट जालें दुवेन बापाय लागीं रिचार्ज करूंक 1500 रुपया विचारले वसले की तुमी ना 1500 रुपये विचारल्याक बापाय लागीं पयशे नासले 1300 रुपीस ताणें दिले 200 रुपया फाल्यां दिता म्हणून सांगलें तितल्यान ते इन्सिडंट दुवेन वचून सुसायड केला 1300 वचून ताणें रॅट पॉयझन खण घेवन सुसायड केला ताणें
₹200 खातीर बापाय लागीं नातले बापू तर खंय मुसर पावलां म्हणून जनरेशन कालें जालां हाका कारण कितें म्हळ्यार एक सोशल मिडिया आमी यूज करतात मिसयूज करतात आसा इंडियांत मिसयूज जावचें एक्सप्लॉयट जाते एक्सप्लॉयट जाता आसा कळ्ळें न्हय तशें जावचें देखून तें एक पॅरंटींग म्हळ्यार आतां आमच्या तेंत व्हडलो जावचें वय पयलें सांगलें हांवें मेमोरी पवराक आतांच्या भुरग्यांक आल्मंड्स तें पुरा दितात पयले वणाचे 2 मार पुरो आसले म्हणून तशें करेक्ट ऑटोमॅटिकली आजच्या जन्माचं उडस येतालो वय. पाटी त्या दळाच्या मार आणि पुरा सरणे गुंडान ते पुरा खायनातले कोडात देखून पुरा केलें स्ट्रॉंग की? जाता मागीर हांव सक्कड इतलें सर्कस केला म्हणून सांगतना खंयच्याच बरो मार कोण आसता हांव तशें. डेफिनेटली आम्ही केलात वय. लज ना गंतू वय. देखून आम्ही आज हांगा आसो वय तेंत करेक्ट तशें देखून स्ट्रॉंग आमी खंयचें येता कण घेता न्हय तितले स्ट्रॉंग आसता आमी ते एक आतांचे जनरेशनचे प्रॉब्लेम आनी एक म्हळ्यार तांकां इजी मिडनायट सक्सेस मेळचे म्हळ्यार आज आयले खंयच्याय एक फिल्डाक आज येवन फाल्यां तें जावन परवां सक्सेस मेळाचें तांकां हें इजी ना करेक्ट इजी ना मस्त फेल्युअर्स मेळोंक आतां सगळ्या हातूं हर एका फिल्डांत सक्सेस जाल्ले सक्सेसफूल पर्सन सक्कडी आतां आमच्या फिल्डांत येवचें जाल्यार रिषभ शेट्टी सर जावन दी यश जावन दी ते पुरा तांकां सक्सेस मेळ्ळें कितल्या फेल्युअर उपरांत कितल्या वर्सां उपरांत एक्झॅक्टली पॅशन डेडिकेशन पेशन्स 100% आसाचें करेक्ट पॅशन फॉलो करीत जाल्यार तांतूं सक्सेस मेळाचें जाल्यार उरली कितें सांगती गरज आसा खाली पॅशन आसल्यार पावना क्लॅरिटी जाय हांव एक्टर जाता म्हणून सांगल्यार ओके हांवें एक्टर खंय जायचें कशें जायचें ताच्या पट्ट्यान कालें करूंक आसा ही एक क्लॅरिटी जाय ही क्लॅरिटी ना म्हाका हांवें कोणाक एक इन्स्पायर जावन खण गेलें इन्स्पिरेशन खण गेलें कोणाचें खण घेवन ओके हांव एक्टींग खंयच्याक गेलो इमिडिएट मेळाचें आतां म्हज्या टिमांत एक 2 जाण आसले तांकां कशें म्हणून सांगल्यार एक रिलीज जावं ना म्हणल्यार तेक्षण ते सोडून वचून दुसऱ्या घालूंक सोडून फील्डच नाका म्हणल्या भशेन गेलात ते इमिडिएट सक्सेस मेळाचें तशें मेळना सक्सेस तशें मेळना सक्सेसा खातीर डेडिकेशन 100% आसाचें आनी ताचे कडल्यान पेशन्स मस्त फेल्युअर्स मेळटात आनी फायनान्शियल प्रॉब्लम्स मस्त येतात मस्त ताका कन्नडांत एक हें आसा फस्ट केदळे अनुमान म्हणून सांग फस्ट अवमान फस्ट मागीर अनुमान लास्ट सन्मान म्हणून सांग केदळे फस्टाक तुमी खंयचेंय करतना एक जायना तुका बे तें करताय की हें करताय म्हणून केल्या उपरांत तें कालें केलां न्हय अशें गे म्हणून तें कळ्ळें न्हय लास्टाक मागीर ऑप्शन ना सन्मानांत तशें जावन ते 3 स्टेजाक कितलीं वर्सां जातात तें उडास आसाचें आनी खंयच्या फिल्डांत ती कोणी हें करता तर स्ट्रगल ड्रीम चेस करून वेताना ते 3 उडास तरेचे पॅशन खाली आसल्यार पावना क्लॅरिटी जाय ताजे सांगता डेडिकेशन 100% दिवचें आसाचें पेशन्स आसाचें परचे पर तमिळ CM विजय तो कसो तितलो स्टार जावन फिल्मांतूच स्टार जावन इमिडिएट CM जालो कसो म्हणल्यार एक इंस्टाग्रामांत एक भयंकर बरोवन गेल्लें ताका केदाळे ताका लायफांत डावट नासलो खंय खंयच्या कामाक वता न्हय 100% क्लॅरिटी आयली ताका म्हळ्यार हांव CM म्हणून सांग ताणें ताच्या तो CM जावच्या पयलीं एक जननायकन म्हणून एक फिल्म आहलें त्या फिल्मांत काराची नंबर प्लेट आसा तो कितलो कॉन्फिडंट जावन आसलो तो करेक्ट ताका कितली क्लॅरिटी आसली ताका म्हळ्यार अशें जाता म्हणून सांग तें एक बूक आसा एक रॉबिन शर्माचो दी मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी येस वाचा ताच्या उपरांत सेकंड द पवर ऑफ युअर सबकॉन्शियस मायंड म्हणून सांग डॉक्टर जोसेफ मर्फी म्हणून सांग ताणें बरयलो त्या 2 बुकांनी तुमकां क्लॅरिटी ना तर क्लॅरिटी मेळटा तुमच्या भितर ते स्ट्रेस खंयच्या कण घेवची कॅपॅसिटी तांतू आसा म्हळ्यार तुज्या भितर देव आसा रॉबिन शर्माच्या बुकांत आसा देव तुज्या भितर आसचो आमच्या पोरण्या चल्ल्यान तशें देवान ताच्या स्वरुपाय असो आनी मनशाक रचलो म्हणून म्हळ्यार देवा सारको तूं म्हणून तुज्या भितर देवा म्हणून ताका केदळे हिंदू संप्रदायांत पांय लागल्या दक्षिण अशें करतात कळ्ळें म्हळ्यार तुंय देव तशें सो तें मॅटर तें देखून तो बूक वाचल्यार ते क्लॅरिटी येता तुज्या भितर ते सबकॉन्शियस मायंड म्हणल्यार कितलें स्ट्रॉंग आसा आतां वडोल विजयच्या विशयान उलयतना आमी क्लॅरिटी म्हळ्यार सांगल्यार कालें म्हाका हांवें केदाळे सो एक मागण्याची एक रीत आसा तांतू पवर ऑफ युअर सबकॉन्शियस मायंड बुकांत आसा तांतू एक कालें म्हळ्यार दिसाक 3 फावटी
तुझ्या बेडरूमांत और नाताना बाथरूमांत जाऊन खंय जाऊन दे आयसोलेटेड प्लेस म्हळ्यार कोणी नातल्या वेळार तुवें जोरान सांगाचें खंय तुका कालें जायचें ओके हांव स्टार जायचें हांव स्टार 100% हांव स्टार जाता हांव काइंड स्टार ऑफ मॅनिफेस्टेशन. वय वय तुका सांगाचें तुवें तें सांगिल्लें तुजें सबकॉन्शियस मायंड म्हणल्यार मस्त एक ल्हान बेबी बरें तें पुरा खण घेता म्हणून तें ऍब्झॉर्ब जाता पुरा. करेक्ट मस्त इनोसंट तें तूं नेगेटिव्ह आसा नेगेटिव्ह तुका घेता तें पॉझिटिव्ह आसा पॉझिटिव्ह घेता करेक्ट. देखून पॉझिटिव्ह दिया दिसाक 3 पटी सांगा आल्तारा मुखार मागण्या करूंक जानातला न्ही करा तें तुमचें चॉयस करा या हांगा सांगा मुर्ती क्रिएट जाल्ल्यो सगळे धर्मांनी मुर्ती पुजा पुरो करूंक सुरू केल्लें ಎಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ म्हळ्यार आमकां एक कॉमन मॅनाक केदाळे कांय नासलें थंय कॉन्सन्ट्रेशन मेळना कांय नासलें थंय आमकां उलोवंक जायना देखून एक मुर्ती केल्या आयडल क्रिएशन. आयडल क्रिएशन तें केलां थंय मागिल्ल्या दक्षान हांव कालें मागता कोणी नेगेटीव मागना देवा म्हाका तें दी जेजू म्हाका हें दी कनेक्शन कनेक्शन वय तें म्हाका बरें कर हें म्हाका बरें कर म्हजी पिडा गूण कर म्हाका तें कर हें पुरा मागतना सबकॉन्शियस मायंड पॉझिटिव्ह कणगेवन आसता कितलें दिताय तितलें कणगेवन आसता आनी तें तुका रिफ्लेक्ट जाता. वा व्हेरी डीप. फ्रान्सांत एक इगर्ज आसा खंय मुरयेची इमाकुलेट म्हणून दिसता गुर्तना म्हाका कालें एक नांव आसलें थंय गेल्ले सगळी पिडे ती गूण जावन आहले खंय व्हड व्हड पिड्याची पुरो थंय वेतात थंय गूण जावन आहले खंय आका एक डावट ते कशें थंय गूण जातात म्हणून देखून तो वचून आहलो त्या फिरगेचे एक रूल्स आहा खंय थंय तो येताना पॉझिटिव्ह जावन थिंक करण्याचें आनी ते रिती रेपरात सत्य चलतात कशें म्हणून सांगल्यार 9 दीस अशें बरोबर वचचें आनी पॉझिटिव्ह 21 डेज म्हणून एक हें आसा म्हळ्यार यू कॅन चेंज युअर हॅबिट इन 21 डेज. करेक्ट करेक्ट. त्या 21 डेजांत तुवें तें सांगल्यार तुका कितली व्हडली पिडा जाल्यार गूण करता म्हळ्यार तुजें सगळ्या सिस्टम भितर इट गेट्स टुगेदर फॉर वन थिंग वन पर्पज. ताका एक पावर आसा कळ्ळें न्ही तो पावर भितर तो हील करता तुका म्हणून सगळ्याक एकलो तातूंत एक ल्हानशी एक काणी न्ही तें रियल जाल्लें तें एकलो भुरगो 25 वर्सांचो 25 वर्सांचो त्या तरणाट्याक एक्सिडेंट जाता ताका एक गर्लफ्रेंड आसता आनी तो कालेंग लायफांत कालेंग अचीव करचें म्हणून आसता ताका एक्सिडेंट जाल्ल्या टायमार बेड रिडन जाता आनी तो उठोवंक साध्य ना ताच्या स्पायनल कॉर्डाक मार जाला म्हणून तो उठोवंक साध्य ना म्हणून डॉक्टर सांगता ताका देखून तो न्हिदिल्ले थंय 6 म्हयने 3 पटी सुसायड करूंक ट्राय करता तो न्हिदिल्ले थंय ताचें उशें दामून धरून तेंपरा करून मस्त ट्राय करता बट 3 पटी तो बचाव जाता आनी घरचीं कालें करतात म्हणून डॉक्टर जोसेफ मुर्फीक आपोवन ताजे लागीं सांगतात तो येता तो येवन ताजे लागीं उलयता ना म्हाका वाचोंक नाका म्हजी गर्लफ्रेंड म्हाका सोडून गेलें म्हाका उठोवंक लायफाक पर्पज ना. वय म्हाका उठोवंक जायना म्हणून सांगलां म्हाका साध्य ना देखून कालें केलें तुवें देखून हांवें 3 पटी सुसायड ट्राय केलें ओके कितल्या टायमान तुवें 6 म्हयन्यांनी त्या 6 म्हयन्यांनी हांव उठ्ठा म्हणून चिंतलें जाल्यार मुख जालें ना सैबा तुवें जायना म्हणून सुसायड कित्याक ट्राय केलें जाता म्हणून उठोवंक ट्राय केलें उठ्ठलो इतलो की ओय कितें कशें म्हणून ताका डॉक्टर सांगता टेलिफोन एक ताच्या बेड्डाच्या की एक इल्लेशें पयस दवरता टेलिफोन दवरून सांगता हांव त्या टेलिफोनाक एवरीडे कॉल करता तुवें उठोवन वचून कॉल काडचें एवरीडे कॉल करता तूं केदाळा काडटाय पळय आनी तूं काडटाय गॅरंटी म्हाका पत्यान आसा तुका पत्यान तूं दवर म्हणून दुसऱ्या दिसा तो कॉल करून घरच्या कडेन सांगता ताका हेल्प करूंक ना कोणी हेल्प करूंक ना तो ट्राय करता 21 डेज उपरांत तो वचून कॉल पिक करता आनी ताकाय गोतून तो कॉल पिक केला ताणें म्हणून दॅट्स अ पॉझिटिव्ह. हें जाल्लें रियल विशय म्हळ्यार तितलें स्ट्रॉंग तुज्या बॉडीक आसा म्हणून ते पावर आसा म्हणून सांगल्यार करेक्ट उरलें कालें जावंक हें हांवें एक प्रॅक्टीस केल्लें आसा. करेक्ट. कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री तितली आमची स्ट्रॉंग ना हाका कारण कितें आनी कशी चेंज करून काणगेत तुमचे एक व्यू पॉयंट. ओके फस्ट हांगा एक सूख चिंतप खालें म्हळ्यार ते सुमार जाणांक आसा म्हळ्यार कोंकणीन म्हणून सांगून न्ही बैरी आसा एक आल्बम सॉंग केल्ल्या दक्षान फिल्म क्रिएट म्हणलें एक शॉर्ट फिल्म करून फिल्म क्रिएट म्हणलें तें सोक एक शॉर्ट फिल्मांत एक आमचो जायना तें एक प्रॅक्टीस आसा आनी एक स्क्रीन प्ले खंयच्या फिल्माक विज्युअल्स मागीर पयलें स्क्रीन प्ले स्टोरी ती मस्त तातूंत तो वडोवन म्हणल्यार बरें हांवें तातूंत सोल एक आसा तें ना तर जाल्यार कोणाक कनेक्ट जायना स्क्रीन प्ले करूंक कोडेळान कितल्या जाणांक कोत्ता आमच्यांत आसात थोडे बरे बरे रायटर्स आसात एग्जाम्पल विल्सन कटील इतली पोदां बरयता ते पुरो सगळ्यांक गोत्ता तो एकलो बरो पोएट म्हणून बट तो बरो स्क्रीन प्ले बरयता ताजे कडेन कितल्यो काणयो आसात
आमी सांगता चाफरा तांच्यो उपरा काणयो त्यो काणयो आमी कितले जाण प्रयत्न केला स्क्रीन प्ले बरोवंक कितले प्रोड्युसरांनी हेल्प केला सगळे चडावत जाणांक एक 30 लाख 15 लाख आल्या अनेक कॉम्पिटिशनाक काल्या म्हणून सांगणार कितल्या बऱ्या फिल्म केला म्हणून कितल्या उणार फिल्म केला म्हणलं एक सूक हें तें एक कॉम्पिटिशन हांवें उणार केला 5 लाखांनी केला हांवें 10 लाखांनी केला तुज्या फिल्माक तुज्या गाणें तितले घालतो कशें ते तूं हें करचें फिल्माक खाण घेतना प्रोफेशनल सांग खाण घ्यायचें अळे एक डायरेक्टराक गुर्तुना तर जाल्यार तूं नवो तर जाल्यार बऱ्या को डायरेक्टराक खाण घे बरे एसोसिएटाक खाण घे बरे सिनेमाटोग्राफराक खाण घे बरे एडिटराक खाण घे बऱ्या साऊंड डिझायनराक खाण घे हें पुरो खाण घेतना तुजें फिल्म बरें येता आनी फस्ट तुजें स्क्रीन प्ले तुका बरोवंक जाय बऱ्या रायटराक खाण घे स्क्रीन प्ले गोत्त आसल्या कारणान स्क्रीन प्ले बरोवंक शीक या ताच्या लागीं बरें तुजें स्क्रीन प्ले नंतर जाल्यार तूं 15 लाखान कर 30 लाखान कर 1 करोडान कर कोणीय पळयना तर आनी ते कनेक्ट जायना आनी प्रीच करनाकात फिल्मांनी फिल्म एंटरटेनमेंट फॅमिली येता कस्ट सगळ्यांकी अळे इगर्जे गेले तक्षण शर्मा आयतार दीस मेळटा आमकां शनिवार दीस मेळटा आनी उरल्या दिसांनी आमचे कश्ट आमकां चड जाल्यात कळ्ळें न्ही देखून एंटरटेनमेंट जाय तें रियक इंडस्ट्रीचें मूळ तें पर्पज ऑडियन्साचें हांव 150 रुपया दिवन टिकेट घेवन फिल्माक येता म्हणून सांगल्यार म्हाका तें जाय म्हणून सांग आतां हांव फिल्म मेकर जावन हांवें पळोवचें तेंत हांव खंयचेय गेवड फिल्मां पळोवंक हांव ते लॅपटॉपान एक दीस फ्री आसतना पळयता हांव तशें म्हणून थिएटराक वचून पळोवंक लोक रेडी ना कळ्ळें न्ही हांगा येना आनी एक शिकोवंक कोणी तयार नात पुरो करूंक पुरो म्हाका गोत्ता म्हणून तितल्यांत करेक्ट आनी सांगल्या तक्षण इगो प्रॉब्लेम सांगूंक ना तुवें स्ट्रेट सांगूंक ना तुवें उलोवंक ना तुजे लागीं डिस्कस केल्या तुवें ताका होगळशीजे नाजाल्यार तुका तो विरोध तुज्या विशयान पाड सांगून जालें ताणें आनी ताणें सांगलें बरें आनी एक प्रॉब्लेम काय म्हणल्यार हांवें एक फिल्म करतात एक फिल्म करना कंपॅरिजन आनी एक फिल्म खंयचें बरें ना त्या फिल्माक ताज्याके बरें आसा म्हजें म्हणून तशें हांवें कितलें बरें केलां तें न्हय कोणी थोड्यांनी येवन फस्ट येवन विचारचें केलें मिटींग जाता खंयचें डिस्कशन जाता ना हें लेन्स गेल्यार कशें हें कॅमेरा हाडल्यार कशें हें तुका लेन्स आनी कॅमेरा तुका कितें तूं डायरेक्टर ते सिनेमाटोग्राफराक दी बऱ्या सिनेमाटोग्राफराक हायर कर ताका दी ते तुका नाका तूं स्क्रीन प्ले विशयान थिंक कर स्क्रीन प्ले तूं गुत्तू ना एक्टरांक कशें कर कितले जण एक्टर्स आसात हांवें ओडोल सांगलें क्लॅनविन जावन दी क्रिस्टोफर निनझम जावन दी ताच्या उपरांत सुमार जण एक्टर्स आसात टेक्निशियन्स कितले जण आसात ग्लेन मॅक्विन म्हणून सांगलो एसोसिएट आसा तितलो बरो तितलो कन्नड फिल्मांनी ताणें हें केलां बरी नॉलेज आसा ताच्या उपरांत केविन म्हणून एडिटर आसा ताच्या उपरांत जॉयलाचे सांगलें इतले जण आसात आनीक थोडे आसात आतां पोरचे पोरो हें एक वागासो खेळ म्हणून फिल्म केलो तो डायरेक्टर तो बरो एडिटर तो अरविंद वय बरें हें केलां ताणें कळ्ळें न्ही ताच्या उपरांत ताच्या प्रिवियस थोडे फिल्मां आयल्यांत एक्चुअली बरी फिल्मांत पूण एक इल्लेशे स्क्रीन प्ले विशयान सगळ्यांनी वर्क करीत आसलें करेक्ट काणयो बऱ्यो केल्यात काणयो बऱ्यो आसल्यो काणयो विशयान सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलां बट स्क्रीन प्ले विशयांत वर्क करीचे आनी केदाळे कॉमेडी म्हणलें ते क्रिएट करूंक नजो ते फ्लो आसा ते फ्लोंत येचें तें आतां पयलें कोंकणींत भोजपुरी फिल्मां हाडून करचें म्हणून तें जावन आहलें कळ्ळें न्ही आनी तें केल्लें की पापो खंयच्याय प्रोड्युसराक हाडून करचें तें जावन आहलें ताच्या उपरांत दुसरे खंयचें फिल्मां पळोवन दुसऱ्या भशेचें करचें आमच्या मतयेच्यो काणयो आमच्यो कोंकणी काणयो खंय आसात आतां दैजी दुबय म्हणून एक बूक हांवें कोंकणी काणयो मस्त उण्यो वाचल्यो पूण दैजी दुबयांत बरे बरे रायटरांनी बरयल्यो इवन चाफराचे काणी आसात तांचो त्या बुकांत इतल्यो काणयो आसात इतल्या जणांनी बरयल्यात बरे बरे काणयेकार आसात आमच्या लागीं हांवें वडोल सांगलो विल्सन कटिल्लो ते बरा इतले जण बरे बरे आसात थोड्यांचें नांवां आनी पापो म्हज्या सर्कलांत आसल्या थोड्यांचें नांवां विसरनात तशें सो हें पुरो काणयोन आमी कित्याक करना आमी आनी एक प्रोड्युसर पयशे घालचे कोंकणी भाशेच्या वयर कोंकणी भाशेचे पयशे घालनाका तुमी कोंकणी भास तुमी पयशे घालना जाल्यार उरता घालना जाल्यार उरता कांय प्रॉब्लेम जायना तुमी घालचे फिल्मा वयर फिल्म करतल्याक फस्ट येता गे म्हणून पळया तो फिल्म करतल्याक ताका फिल्म गोत्ता गे तो पयशे कालें करता फिल्म ताका गोत्ता गे तो फिल्म करणं एक्चुअली एटलिस्ट तुजे पयशे फाटीं येतात या दुसरे विशय ऑडियन्सांक एंटरटेनमेंट मेळटा गे तातूंत ऑडियन्सांनी पळयलें गे युथांक मेळ्ळें गे यूथ आयले गे खंय येता आमचे कोंकणी यूथ बिलकुल येनात पळोवंक बिलकुल कित्याक म्हळ्यार तांकां जावचें पसंदचें कंटेंट ना आतां फाटल्या दिसांनी 1-2 फिल्मां आयलीं एक फोंडाचो मिस्तेर आनी एक सेम डायरेक्टराच्यान आमेन हें कालें तशेंच जावन सॉरी तशेंच जावन ही 2 फिल्मां बऱ्यो काणयो त्यो आमच्यो कोंकणीच्यो काणयो आतां अशें कोंकणी येता म्हणून काणयो काडून करी येता आमकां
इवन आता बापाच्या पुताच्या नवी. नावी ती काणी बरी आली म्हळ्यार वय प्युअर काणी त्या प्युअर पळयल्या काणी कळ्ळें करेक्ट न्हय, बरी काणी कळ्ळें न्हय. तशें आमच्या भितर आमच्या समुदायान सुमार काणयो आसात. त्या 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 बऱ्या काणयेक त्यो बऱ्यो काणयो फिल्म जावच्याक पयशे केला, ताका सपोर्ट दिया. आनी कोणगी येवन 15 लाखान फिल्म करता, 10 लाखान करता, 5 लाखान करता, तशें करनाका, ताका दिनाकात. हांव फिल्म करता म्हूण सांगून ओरिजिनल बजेट दिवन दी. कितल्या जाणांक बजेट करूंक गुत्ता, कितल्या जाणांक शेड्यूल करूंक गुत्ता, शेड्यूल घालूंक कितल्या जाणांक गुत्तो ना, बजेट करूंक कितल्या जाणांक गुत्ता गुत्तो ना. स्क्रीन प्ले सोडा, ते आनीक कश्टाचें तें. एक बजेट दिवंक गुत्तो ना. पयलें तुळुवेंत आहलें हें, तुळुवेंत रावयलें तें व्हडलें एक रेवल्युशन म्हळ्यार सगळ्यांनी एक केलें. आमी सपोर्ट करना बसे खातीर, बस दुसरी बस आमी उलयता बसे खातीर सपोर्ट करना. आतां कोंकणींत आसा तें सपोर्ट करा. फिल्म कमर्शियल बिझनेस ओके, हांगा मार्केट उणी आसा करेक्ट. म्हळ्यार आमकां मार्केट ना, आमकां वय फॉरेन ऑडियन्स समुदाय आमचो ल्हान दुबय correct. आनी फॉरेन कंट्री वचत ओके, ती मार्केट पडून बजेट घाला आनी त्या मार्केटान फिल्म करा. अल्टिमेटली सिनेमा एक कमर्शियल बिझनेस कोणी धर्मांक तूं 30 100 म्हयने धर्मांक तूं इन्वेस्ट करनाय, तूं दिनाय. तशें करता जाल्यार तें बिलकुल करनाका. तें जस्ट पळय. आनी सपोर्ट म्हूण सांगल्यार ओके, खंयच्या रितीन सपोर्ट करीत आमी, तसो आसा ती गरज आसा ताचो मात्र सपोर्ट करा. कोणी हरियेकल्यान येवन म्हाका तें करूंक सपोर्ट करा, हें करूंक सपोर्ट करा असो करनाका. फस्ट तें कॉन्टेंट पळया, पळोवन ओके आनी तूं कालें हें कालें कित्याक केलां, हें खंयच्या खातीर केलां. म्हाका पयलें लुसिया फिल्म केलो पवन कुमार व्हडलो ಡೈರೆಕ್ಟರ್ तो ताणें एक म्हज्या लागीं विचारलें, ಅರ್ಜುನ್ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕಿಟ್ಲೆ ಬರೋ ಉತ್ತರ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು म्हणली क्लॅरिटी म्हाका आसल्यार मात्र हांवें क्रियेत नाजाल्यार करूंक नसो. प्रोड्युसर आसा, पयशे घालचो आसा म्हणून खर्चेंत न्हय, हें कालें जालां म्हणसर पयशे घालचे आसा म्हणून खर्चे, स्पॉन्सर्सांत पयशे फाटीं काडचे, म्हजें हिट्ट म्हणून सांगचें, मागीर शिकोंक नाका. करेक्ट. मागीर शिकोंक नाका. हें प्रॉब्लेम आमचें. देखून हें केदाळ समाजाचें म्हण सांगल्यार आमच्यांत बरें टीम एक बांदून डिस्कशन करीचें. एक टीम बांदून फस्ट स्टोरी डिस्कशन करीचें. स्क्रीन प्ले गोत्ता असल्यांक पळोवन तांचे सांगता स्क्रीन प्ले करीचें. त्या काणयेक कोण सूट जाता, कोण बरो आर्टिस्ट ताका आपयचें, ताका ह्या एक्टींग कोरून ताका ट्रेन करीचें. तांकां करून ताच्या उपरांत तांकां घालून बरें टीम बांदून त्या उणें बजेटीर आमच्या समुदाया भितर ते कोण पुरो आसा तांकां एक घालून ओके बरो सिनेमाटोग्राफर तांकां पुरो घालून आनी पुरो एक बरें फिल्म 100% जाता, करूंक जाता. तशें अर्जुन लुईसा काही म्हणे कोंकणी कंप्लीट एक फिल्म करची काही म्हणे प्लॅन आसा गी कोंकणीत जावन प्लॅन आसा म्हजें, स्क्रिप्ट आसा. हाच्या पयलें तें प्लॅन आसलें तें, सो केदाळ जाता म्हणून गोत्तो ना. पळया तें आतां सद्याक म्हजें आनी एक कन्नडा फिल्म करतात आसा, एक रिलीजाक आसा सप्टेंबर 10क. तें जाल्या उपरांत भोवशा चान्सेस आसात तशें. ओके. तर अर्जुन लुईसाने दोन वर्ष कन्नडांत मस्त काम केलां, तुळवेंत तिथेंय हांगा केलां. कोंकणींत खाली एका फिल्मांत काही एक ल्हानसो पात्र आसा, बापाच्या पुताचें नांव दैजी उलडाडू तुमी केल्लें आसा. बट म्हजी आज हांगा बसून आशा आमी आज पॉझिटिव्ह थिंकींग इन्फेंट जीसस तुमकां मस्त मोगाचें. तर आज एक मॅनिफेस्ट करया की अर्जुन लुईसाची कंप्लीट एक कोंकणी एक सुपरहिट मुवी कोंकणींत येवन कोंकणीच्या इंडस्ट्रींत फिल्म इंडस्ट्रींत एक रेव्होल्युशन हाडी जें म्हणली म्हजी आशा जातलें म्हणून हांव पात येता. खंडीत. लोकांक तुमचे ताणें संदेश दिवचो जाल्यार ओके. कित्याक म्हणून कशें येतात फ्रॉम अर्जुन लुईस. आमच्या सगळे युवा जनां कडेन टॅलंट आसा, सगळ्यां कडेन आसा, पण क्लॅरिटी ना. पॅशन आसा, वडोल सांगल्या पर्यंत पॅशन आसा, ती क्लॅरिटी ना. सो देखून कालें म्हणून सांगल्यार शिकप एक गरजेचें. तुमच्या लागीं कालें टॅलंट आसा ताची क्लॅरिटी करून घेया. ताच्या उपरांत शिकप जाल्या उपरांत पेरंट्सा कडेन सांगा, एक पटी सांगा, 2 पटी सांगा, तिसऱ्या पटी सोडना तर जाल्यार तुमचें एक डिसिशन करून घेया. एक ऐकाचें की तांकां सोडीचें की तुमचें ड्रीम या फॉलो करणं सजें म्हणून पळया. ताच्या उपरांत सक्सेस मिडनायट मेळना. आज येवन फाल्यां जावन परवां सक्सेस मेळना. वर्सां मस्त वर्सां राखाचें पडटा, मस्त फेल्युअर्स, मस्त रिजेक्शन्स मस्त आसतात. देखून तें पेशन्स जायचें, पॅशन 100%, डेडिकेशन 100% आनी तशेंच पेशन्स 100% आसल्यार मात्र 200%. वय पेशन्स वय 200% आसाचें मस्त जायचें. कित्याक म्हळ्यार तें सडावत आतां जिवतांक ना. ना करेक्ट. देखून तें आसूं दी. आनी आतां तुमकां 20 वर्सां जालीं, 25 जालीं, त्या एजाक हें मेळना, सक्सेस तशें मेळना. 40 जावंक पुरो, 30 जावंक पुरो. बट वय एक पटी आयल्या उपरांत आमी हिस्ट्री येवन शिकल्या आमी, पूण हिस्ट्री क्रिएट करूंक शिकायचें आमी. ते एक डोंट स्टडी अदर्स हिस्ट्री, यू मेक युअर ओन हिस्ट्री. वय तें एक गरजेचें. देखून ते क्लॅरिटी एक आसल्यार 100% जाता. येस सो पॅशन फॉलो करा, तुमचें ड्रीम चेज करा. येस.
सो वंडरफुल मेसेज ताचे सांगात आमच्या कार्मेल किरणातावन तुमकां एक ल्हानशें गिफ्ट आसा सो हांगासर गिफ्ट मेळात गी म्हाका हांवें पळोवना काल आसा आमच्या टिमान रेडी केला तुमचे कसं हो 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 बरें बरें केलां. पळया तुम्ही फर्स्ट पळया बरें केलं मागीर आमच्या विक्षकांक दिला किया काले कितें बारी स्ट्रॉंग रितीन पॅक केला आमच्या रितेशान थँक्यू सो मच बरें केला थँक्यू सो मच येस यू हॅपी खंडीत मस्त हॅपी Yes. मस्त शेअर करून मेळ्ळें म्हाका ओके आनी सो तुमकां येवन खुशी जाली म्हणून हांव पाती येता खंडीत, आमकां एकदम खुशी जाल्या कित्याक हो एक नवत्त सब्जेक्ट आज म्हणचे कार्मेल कॅफेंत ह्या पॉडकास्टान कोंकणी पॉडकास्टान आमी आज म्हणचे फिल्म मेकिंगाचे हांगा ते आयिल्ले बट एक कंप्लीट फिल्म डायरेक्टरा कडनं फर्स्ट टायम आमी बसोवचे एका मुवी इंडस्ट्रीन कंप्लीट आसल्ल्यांक सो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमचें एक इन्विटेशन एक्सेप्ट करून आयिल्ल्या खातीर थँक्यू आनी हांगा तर हांवें म्हाका कितें म्हणून सांगल्यार एक फिल्म आमकां जाय जें म्हणून हांवें सांगलां कोंकणींत वन मोर थिंग इज लायक येदोळ तुमी बरें काम करनासात मस्त कश्ट पळोवन आयल्यात मस्त दूख सोंसलां लायफांत पूण आतां तुमी एका सक्सेसाच्या हंताक पावल्यात मुखार आनकी लंब वाट चलोवन वचोंक आसा त्या सगळ्या वाटेचेर तुमच्या कुटुंबाचे तो बाळोक जेजू तो देव तुमचेर आशिर्वाद घालन आमच्या समुदायाक आनकी चड तुमचें तन बरेंपण मेळोवन दी तुमी एक पर्जळीक नेकेत्र जावन खंय वचून एक ऑस्कर गी एक हें वचून एक ब्लॅक लेडी काण घेतना गी परतो तुमचे सांगता आनीक एक इंटरव्यू करचे भाग आमकांय मेळोवन दी म्हणून हांव पाती येता थँक्यू मस्त व्हडलें ड्रीम एक्चुअली म्हजें तें व्हडलें ड्रीम तें Uh-huh. बट खंडीत तुमी सांगलें तें थँक्यू येस थँक्यू सो मच येस तर देव बरें करूं थँक्यू येस तर मग विक्षकांनो आयचो एपिसोड पसंत जाला म्हणून हांव पाती येता नवोत कॉन्सेप्ट कालंगी आमी उलयल्या मुवी मेकिंगा विशयान जावन दी फिल्म मेकिंगा विशयान जावन दी आमच्या एका युथांक फकत इंजिनियरींग डॉक्टर वा थोडे सिलेक्टेड हे म्हणून चिंतन आसतना पॅशन फॉलो करचे जाल्यार एक बरें उतरां आज अर्जुन लुईसान आमकां सांगल्यात प्रायन ते ल्हान पूण जाल्यार आज तांच्या कश्टांनी तांच्या परिश्रमान हांगासर येवन पावल्यात एखाद्या तांचे जिणेची काणी तुमकां रुचली जाल्यार तुमकां पसंत जाली जाल्यार हांवें सांगूंक आसा म्हजें काम लायक करचें शेअर करचें कॉमेंट करचें वांटून घेया हेरां सांगाता कित्याक तांचे जिणे वरवीं तुमकां तेंकां एक कोणी बरी जाता जावंक पुरो बट आनेकल्या कोणाक कितें एक इन्स्पिरेशन जावन ताची जिणी बदलूंक शकत जाल्यार तुमकां म्हाका हें केल्या सगळ्यांक आमकां आशिर्वाद करून दयाकन बरेंपण कितें आसा वांटून घेया येवच्या हप्त्यांत आनीक एक कॉन्सेप्ट काडून तुमच्या मुखार वाचतली येदोळ म्हशेर मोग दिला मुखार दितात म्हणून पाती येता तुमी दिल्या मोगाक हांव सदांच रेडी लव यू ऑल थँक्यू सो मच येवच्या हप्त्यान परत मेळया देव बरें करूं